बापा, आजच्या दिसा खातीर तुका आर्गां दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया, आमच्या सोरवंडारा तुका आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता, कित्याक आयज तुवें आमकां हांगर एकठायलें तुजें उतर शिकपाक. आनी तुजें उतर जावन आसा खरें खाण, आनी हें खाण आमी जेवपाक हांगर येयल्या. आनी सगळीं हांगर येयल्यान ती येयल्यान तशी परीत वयची ना म्हणून आमकां विश्वास आसा, कित्याक तुजें बरेपण तांकां मेवल्या बगर ती हांगुरली वयची ना. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार तूं म्हाज्या ताल्यांतल्यान उलयताय म्हणून हांव तुका आर्गां आनी महिमा दिता. सगळें तुजें जावं न्ही, म्हाजें कांयच न्ही. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बसा बावड्यान. म्हाजे बायबल क्लासीन हांवें स्टार्ट केलेले मिनिस्ट्री ऑफ जीजस ऑन दीस अर्थ. पूण आयज म्हाजें टॉपीक जावन आसा मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्याची मिनिस्ट्री आमच्या मदें. आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा जॉन 16:7. जॉन 16:7 अशें म्हणटा, इट इज फॉर यू, इट इज फॉर युअर एडवांटेज दॅट आय गो टू द फादर, सो दॅट आय कॅन सेंड माय स्पिरीट टू यू. भयणांनो, जायते टायम आमी देवाचें उतर आयकता, पूण देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करिना. देव आमकां सांगता, अशेंच आमकां सायबिणीनूय सांगलें, म्हाज्या पूत कितें सांगता तो करात, म्हाजो पूत कितें सांगता तो करात. पूण आमी कितें करता? आमी आमच्या बांदपासांनी बांदलेली आसा. आनी हांगर जेजू सांगता, आपूण वयता पूण हांव म्हाजो पवित्र आत्मा तुमकां धाडून दिता. आनी हो पवित्र आत्मा आमकां जाव. जेजूचें उतर म्हणटा जॉन मॅथ्यू 4:1. मॅथ्यू 4:1 जेजूचें उतर अशें म्हणटा, Jesus was led in the wilderness. Jesus was led in the wilderness into the wilderness to be tempted of the devil. Jesus was led in the wilderness to be tempted of the devil. Next line, brother. Next line. One. Then Jesus was led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Was led by the Holy Spirit to be tempted by the devil. पवित्र आत्मा जेन्ना देवाची मिनिस्ट्री केन्ना, जेजूची मिनिस्ट्री केन्ना स्टार्ट जाली, जेन्ना पवित्र आत्म्याचो बावतीस घेता, जॉन द बॅप्टिस्ट ताका बावतीस दिता, तेन्ना जेजूची मिनिस्ट्री चालू जाता. आनी आमची ही मिनिस्ट्री ह्या संवसारान जेन्ना आमी पवित्र आत्मा घेता तेन्ना चालू जाता भयणांनी. पूण आमी पवित्र आत्म्यांक आमी वळखोंक ना. आनी आमकां तर पवित्र आत्म्याची वोख ना नाल्यार आमच्या देवाक आमी नोकोत. इंग्लिशीन अशी म्हणटात आमी, आय नो अबाउट गॉड बट आय डू नॉट नो गॉड. आय नो अबाउट हिम बिकॉज आय हॅव हर्ड अबाउट हिम, बट आय डू नॉट नो माय गॉड. कित्याक आमी अशें म्हणटा? कित्याक देवा बारी आमची सोर्गोत ना. वी डोंट हॅव अ रिलेशन, वी डोंट हॅव अ कम्युनियन विथ अ गॉड. ताका लागून डेली आमी पवित्र आत्म्यान आमचें काम करपाक जाय. पवित्र आत्मा जावन आसा जो आमकां शिकयता. आनी भयणांनो, पवित्र आत्म्याक आमी वळखोंक ना. तूं आमच्या नॉर्मल कोणाकूय विचार, चड करून आमच्या कॅथलीक लोकांक, अन्य भाशेन तूं केन्ना उलयला काय सर, विचित्र भाशेन तूं केन्ना उलयला, ते कितें काय सांगता. आनी कितक्या लोकांक आमी मिनिस्टर करता, ते कितें काय सांगता. वी डोंट नो अ होली स्पिरीट. होली स्पिरीट इज गॉड इन अस. आनी आमी आतां स्क्रिप्चर आमी शिकता पळय तेन्ना आमकां कळटलें पवित्र आत्मा कोण पळय तो. देवान सांगलें आपूण बापाय लागीं वयता
आणि आपणाचो आत्मा तुमकां धाडून दिता आणि ह्या आत्म्या वरवीं तेजें कार्य फुडें वयता. पवित्र आत्मा ना जाल्यार तुजें देवाचें कार्य फुडें वयचें ना. देवाच्या उतराचें रेवलेशन आमकां पवित्र आत्मा दिता. आणि जायते भाव भयणांनो आमकां देवाचें रेवलेशन ना, कित्याक आमी पवित्र आत्म्यान चलना देखून. आनी अशेंच म्हाज्या लायफान घडलें. 2003 म्हाका म्हाजें तिसरें चेडूं जालें. आनी जेन्ना तिसरें चेडूं म्हाजें जालें तेन्ना ताका हार्टाचो प्रॉब्लम आसलो. आनी आमकां 5 दिसा कळलें ताका हार्टाचो प्रॉब्लम आहा म्हणून. आनी तेणीन सांगलें की इमिजिएटली तेजें ऑपरेशन करूंक जाय. आनी ऑपरेशन करपाक गोंयान फेसिलिटी नासल्यो. म्हणटच आमकां चेन्नय फ्लाय करपाक जाय आसलें. म्हाज्या बॉल्सान 10,000 आसले. आनी 10,000 जाले म्हाज्या हॉस्पिटलाचें बील आंगुल्लें. कॉस्ट ऑपरेशनाचो 3 लाख आसलो. आनी तेन्ना म्हाजेशीन पयशे नासले. पूण देवाचें उतर म्हाजेशीन उलयलें त्या टायमार. आनी पवित्र आत्मा त्या टायमार म्हाजेशीन उलयलो. आनी म्हाका तेणें जॉन 9:3 हें उतर दिलें. 9:3 to 6. प्रेज गॉड. And Jesus answered, neither had this man sinned nor his parents, but the work of God should be made manifest in him. हे उतर म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास केलें. आनी ह्या उतराचेर हांव फुडें गेलो. हे उतर म्हाज्या काळजान घातलें आनी हांव गेलो. सगळे लोक म्हाजेशी नेगेटीव उतर उलयताले. इतको खर्च कित्याक करताय तूं? आनी म्हाजेशीन पयशे ना. पूण देवान पयशेय दिले. जेन्ना हांव हॉस्पिटलान गेलो, आमी बाय एअर गेलीं. म्हाका हांगर GMCन सांगलें की तुका वयता पळय तेन्ना ताका ऑक्सिजन घालून व्हरचें पडटलें. आनी हे सगळे म्हाका नेगेटीव रिपोर्ट दिले. पूण हांवें फ्लायटीनूय सांगूंक ना कितें प्रॉब्लम आहा पळय तो. हांवें बायलेक सांगलें तूं कांय उलोवचें ना. कितें उलोवंक जाय तें हांव उलयतलो. हॉस्पिटलान फोन करून, चेन्नय हॉस्पिटलान फोन करून एम्ब्युलन्स ताका सांगलें अमक्या टायमार आमची फ्लायट पावतली. एम्ब्युलन्स तूं एअरपोर्टा भायर दवर म्हणून. आनी आमी फ्लायटीन गेलीं. ऑक्सिजन लागना, कांय लागना. आमी गेलीं फ्लायटीन. फ्लायट लँड जालें. कांय प्रॉब्लम जावना कित्याक देवाचेर पात येवन आमी गेल्लीं. आनी थंयसर गेल्या उपरांत आमकां डॉक्टरांनी थंयसरूय सांगलें ह्या भुरग्याक प्रॉब्लम खूब आहा. आनी हे धाकटुले घोडियाल आनी हे धाकटुल्या घोडियालाक रेक्टिफाय आमकां करचें पडटलें. हार्टाचो प्रॉब्लम आसलो. वेन्स तेजे ऑपोजीट डायरेक्शनान आसले. गूड ब्लड आमचे पळय बरें ब्लड आमचे भायर सप्लाय जाता ते तेज्या काळजाकूच येताले. आनी वायट रगत तेज्या आंगान वयतालें. सो इट हॅड टू बी रेक्टिफायड. मागीर तें केलें. तें करपाक आतां थंयसर जेन्ना हांव गेलो, डॉक्टर म्हाका म्हणूंक लागलो की आपूण हें ऑपरेशन फर्स्ट टायम करता. आनीक आडो येयलो आनीक की आपूण हें ऑपरेशन फर्स्ट टायम करता. हांवें एसिस्टंट म्हणून जायतीं ऑपरेशनां केल्लीं आहा आनी हांव ऑपरेशन फर्स्ट टायम करता. पूण हें देवाचें उतर कंटिन्यूस म्हाजेशीन उलयतालें. कंटिन्यूस देवाचें उतर हें म्हाजेशीन उलयत आसतालें. नॉन स्टॉप हें उतर देवाचें म्हाजेशीन उलयतालें. कित्याक पवित्र आत्म्यान म्हाका हें रेवलेशन दिल्लें देवाच्या उतराचें. आनी हांवें डॉक्टराक त्या टायमार सांगलें म्हाजी बायल आयकोना फुडें गळयोन पडली. ताका सांबाळपाक मागीर हांवें म्हणलें तूं सायडीक राव, हांव पळयतां कितें पळोवंक जाय पळय तें. आनी आमी दोगांच अनवळखी गांव हो आमकां कोण ना थंयसर कोणाक कितें सांगतलें म्हणल्यार त्या टायमार फोनूय नासले. कोणाक कम्युनिकेट करपाकूय प्रॉब्लम आसलो. म्हणटकूच आमी दोगांच ती झूज झगडटालीं. आनी जेन्ना आमी ह्या डॉक्टरान सांगलें तेन्ना हांवें डॉक्टराक सांगलें डॉक्टर. आनी तो डॉक्टर गोंयचोच आसलो, रॉबर्ट तेजें नांव. आनी तो देवानूच ताका धाडलेलो त्या टायमार. आनी जेन्ना ह्या डॉक्टराक डॉक्टरान जेन्ना म्हाका सांगलें की तुजें ऑपरेशन आपूण फर्स्ट टायम करता, हांवें डॉक्टराक सांगलें डॉक्टर तूं ऑपरेशन कर कित्याक तुजे आद म्हाजो देव उजार करतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. आनी
आमी गेली फुडें ऑपरेशन केलें 2 दीस तेजे काळीज हांगर चेस्ट ओपन दवरलें तेणीन कित्याक कितें कॉम्प्लिकेशन जालें नाल्यार तांकां तें परत ओपन करचें पडटलें 2 दीस ओपन दवरलें वेंटिलेटराचेर आहले ते आर्टिफिशियल ब्रिदींग करताले 2 दीस पूण देवाचे कृपेन आयज ते 19 वर्सांचे आसा सगळें काम करता कांयच प्रॉब्लेम ना देवान ताका बेसावून दवरला भाव भयणांनो पवित्र आत्मो तर त्या दिसा म्हाका ह्या देवाच्या उतराचें रेवल्युशन दिनासलो नाजाल्यार म्हाजें लायफ मिजरेबल आसपाचें कित्याक पवित्र आत्मो त्या दिसा म्हाजेशीन उलयलो आनी होच पवित्र आत्मो घेवन आमी चलपाक जाय भाव भयण पवित्र आत्मो नासतना तूं चलताय नाल्यार जेजूची चाल तुका चलपाक व्हेरी डिफिकल्ट extremely difficult to walk on this earth without the power of the Holy Spirit. Because Jesus was working with the power of the Holy Spirit. जेजू पवित्र आत्म्यान काम करतालो जेजू 30 वर्सां ह्या संवसारान आहलो वाडलो देवाचें उतर अशें म्हणटा ही ग्रू इन स्टेचर एंड विजडम तो आंगान वाडलो आनी जाणवायेन वाडलो पूण तेजे मिनिस्ट्री स्टार्ट जाली जेन्ना तेजेर पवित्र आत्मो येता पळय तेन्ना ताका लागून आमकांय हो पवित्र आत्मो जाव आनी कोण तर चिंता पवित्र आत्मो नाका म्हणून नाजाल्यार ही फोट जावन आसा भाव भयणांनो पवित्र आत्मो जावत काल हांव हांगलो गेलो आनी हांव घरा गेल्या उपरांत म्हाका एक हिंदू भयणीन फोन केलो आनी ताका हांव मिनिस्टर करतालो आनी म्हाजेशीन उलयता उलयता ती म्हाका हांवें ताका विचारलें अशेंच विचारलें ताका तुका अन्य भाशांनी उलोवपाक येता ती म्हणूंक लागली ना बादर आपणाक कोणें सांगलां ते आपणाचेर अशी ऑटोमॅटीक येतली म्हणटकच हांवें तिका काल ताका हांवें शिकयली ती आयज 2 तिका जाग जाली आतां हांव हांगर येयला तेन्नाच म्हाका फोन येयलो 2 जाग जाली ताका भियेली ती आनी उठली आनी तिका म्हाजो उगडास येयलो हांवें तिका अन्य भाशांत उलोवपाक शिकयलेलें पळय तें आनी ती उलोवंक लागली आनी देवाची महिमा तेणें आपणाच्या लायफान पळयली भाव भयणांनो हिंदू भयणी देवाचें उतर चोड नको हे मानसी हांगर बसलाय पळय हे मानसी चोडू हे इबायल मानसी आनी हे फक्त दोळे धांपताले ताका तेन्ना आपणाचें मरण दिसती पडटालें बेलगांव आहले ते आनी बेलगांव जेन्ना म्हाजी बायबल क्लास चालू आहली तेन्ना ते जॉयन जाल्ले आनी आमी मागणें केलें तेज्या खातीर आनी जेन्ना आमी मागणें केलें तेन्ना ताका बरें दिसलें त्याच दिसा दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठले आनी ते गोंया येयले म्हापशा पावले आनी म्हाका फोन केलो आनी आपणाक व्हरोंक यो म्हणूंक लागले डायरेक्ट आमगेर घरा येयले घरा कडेन आमी ताका देवाचें उतर दिलें सगल्यांनी एकठांय जावन तेज्या पासत मागले पवित्र आत्म्यान ते पडले उठले तेन्ना नवे रोचणां जावन उठले नवी रोचणां जावन ते उठले एका दिसान भाव भयणांनो नवी रोचणां जावन ते उठले पूण बॅटल कोबार जावंक नासलें तेजें डेली ते ताका झॅम पडोन आसली पूण परत एक दीस 2-3दां येयले म्हाज्या घरा कडेन एक दीस घरा कडेन येयले हांवें ताका घरा भितरूच घेवंक ना आनी म्हटलें वच तूं चिंताय हांव तुका बरो करतलो म्हणून आनी तूं चिंताय तर हांव बरो करतलो तूं म्हाजेशीन येवपाची गरज ना कित्याक देव तुका बरो करतलो हो विश्वास तुका आसपाक जाय प्रिचर देवाचें उतर दितलो तो तुका बरो करचो ना आनी कोण प्रिचर तुजे आसता ताका एनॉयंटींग बरें करपाचें ना न्हू पूण देव दाखयना आनी आपणाकूच दाखयलो नाजाल्यार तो आपणाचें वयर करता आनी देवाक खाली करता म्हणून हांवें ताका सांगलें तूं वच घरा आयज तुका म्हाजी गरज ना पूण हांवें कितें सांगलां तितकेंच कर आनी तूं पळयतलें आयज भाव भयणांनी तो हांगर बसला देवाचें उतर ती करता तेजे चेडूं आसा तेजो घोव आसा आनी ही सगळीं आमची हिंदू भाव भयणां देवाचें उतर तेणी एनकावंटर केला पवित्र आत्म्यान ती उलयता अन्य भाशांनी ती उलयता आनी आमकां क्रिस्तांवांक कितें प्रॉब्लम म्हाका कळना कितें प्रॉब्लम म्हाका कळना आमकां कळना म्हणटात उलोवपाक आमकां आय कांट स्पीक इन टंग्स
धाकटो भुरगो तूं जेन्ना धाकटे भुरगे मायेच्या पोटांतल्यान भायर भायर सरलेले उलयत भायर सरलेले कोण सरलेलो उलयत भायर सरलेलो गुड मॉर्निंग डॅडी म्हटलेले पयल्या दिसा कोणान म्हणोंक ना न्हू गुड मॉर्निंग डॅडी कोणें म्हटला कोण आहा तो पयल्याच दिसा पोटांतलो भायर सरलो आनी गुड मॉर्निंग डॅडी गुड मॉर्निंग मामी म्हटली पळय ती आमी शिकोंक जाय शिकता पळय तेन्ना सगल्यो भाशो येतात हांव ते मराठीन उलयता म्हाका मराठी कळनासली पूण तेज्या बारी उलयता उलयता मराठी शिकलो शिकोंक जाय भावा भयणांनो अन्य भाशेन आमी उलोवंक जाय आनी दीट इज अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट आमी तर देवाक वखतले नाल्यार देवाचें उतर अशें म्हणटा जॉन 17:1-3 अशें म्हणटा Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come, glorify your Son, and your Son also may glorify you, as you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. भाव भयणांनो आमकां साश्णीक जिवीत कशें मेवता जो मेरेन तूं देवाक वखना हांगा देवाचें उतर म्हणटा and this is eternal life that they may know you. आमी बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक तर वखना नाजाल्यार आमकां साश्णीक जिवीत कशें मेवतलें साश्णीक जिवीत मेवता जेन्ना तूं तुज्या देवाक वखताय तूं देवाक वखनाय नाल्यार तेजेर विश्वास करतलो आनी देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना विश्वास करताय तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेवता हांव म्हाज्या देवाक वखोंक जाय हांव म्हाज्या देवाक वखना नाल्यार म्हाका साश्णीक जिवीत मेवचें ना तूं क्रिस्तांव म्हणून तुका साश्णीक जिवीत मेवचें ना भाव भयणांनो कोण तर अशें चिंता नाजाल्यार थंयसर दुसऱ्या दारवाट्यार तुका दिसती पडटलें तूं क्रिस्तांव म्हणून तुका साश्णीक जिवीत मेवना तुका साश्णीक जिवीत मेवता जेन्ना तूं देवाचेर विश्वास दवरता तेणेन त्या खुर्सार कितें केलां पळय तेजेर विश्वास दवरता तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेवता तूं क्रिस्तांव म्हणून तुका साश्णीक जिवीत मेवना हेंकाय साश्णीक जिवीत मेवतलें ज्या दिसा तेणेन म्हटलें तूं जाण आसाय म्हाजो सोमी आनी मी दोनी आनी हांव तुका म्हाजें जिवीत दिता त्या दिसा तुका जेजू एफिशियन्स 2:5-6 म्हणटा तुका आपणाच्या उजव्याक आपणें जागो तयार केला करतलो न्हू ज्या दिसा तुवें देवाचें उतर तुज्या काळजांत घातलें आनी तोंडांतल्यान तुवें उच्चारलें तेन्ना एफिशियन्स 2:5-6 म्हणटा तुका बसका म्हाज्या उजव्याक हांवें दिल्ली आसा दितलो न्हू आनी एकदां तुका साल्वासांव मेवलें तें साश्णीक सैतान तें काडूंक व्हरोंक शकना हांव स्क्रिप्चरान तें तुका दाखयतलो तेका लागून भाव भयणां साश्णीक जिवीत आमकां कशें मेवता देवाचें उतर म्हणटा नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ म्हाज्या देवाक हांवें वखोंक जाय बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक हांवें वखोंक जाय तेन्ना म्हाका साश्णीक जिवीत मेवता सेकंड गॉड इज अ पर्सन God is a person and a friend. कितक्या जाणांक तुमकां हांगर फ्रेंड आहा कितक्या जाणांक तुमकां हांगर फ्रेंड आहा कोण तुमकां फ्रेंड ना सगल्यांक फ्रेंड आसपाकूच जावो न्हू हांगर देवाचें उतर म्हणटा पवित्र आत्मो आमच्या भितर रावता तो आमचो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ही विल नेवर लीव यू नो forsake you तूं ज्या दिसा मरताय त्या दिसा तुजो आनी पवित्र आत्म्याचो संबंद कवर जाता कित्याक तूं वयर गेलोय पूण पवित्र आत्मो वयरूच आसा आनी ह्या संवसारानूय तो जियेता ज्या दिसा तूं मरोसर तुज्या बारी तो पवित्र आत्मा तुजें फ्रेंडशीप ह्या संवसाराची एकामेकाक आमी सोडटले पूण पवित्र आत्मा तुका सोडचो ना तूं ताका उलो मारिनाय नाल्यार तो तुका सोडचो ना कित्याक पवित्र आत्मो आमच्या भितर रावला प्रेज गॉड आतां पवित्र आत्म्यांक भाव भयणांनो दुसरी नांवां आसा कित्याक लागून सांगता हांव पवित्र आत्म्याची आमकां जाणवाय आसपाक जाय म्हणून सांगता पवित्र आत्म्याक दुसरी नांवां आसा तेका आमी वारें म्हणटा आनी जॉन 3:8 Acts 2:2 हांव वचना ह्या
स्क्रिप्चर आणि मागीर ही इज लायक वॉटर उदीक तो ही इज लायक फायर ही इज लायक अ डव ही इज लायक द ऑयल ही तेका नांवां wind water fire dove oil this represent the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. John 7:37-39 अशें म्हणटा. भाव भयणांनो पवित्र आत्मा खंय रावता ती कोणाक खबर आसा? पवित्र आत्मा खंय रावता ती कोणाक खबर आसा? आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा. खंय आसा? Where does the Holy Spirit lives in us? आता हे देवाचे उतर पळोवया आमकां पवित्र आत्मा खंय रावता पळय तो. In the last days, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. आमच्या बेलीन पवित्र आत्मा रावता. The place of the Holy Spirit and our spirit is in our belly. मोठे पोट आसले म्हणटकूच खूब पवित्र आत्मा अशें न्हू. पवित्र आत्मा आमच्या पोट आंगोर रावता आंगोर आनी जायते टायम आमी काळजाचे उलयता तेन्ना आमकां दिसता ह्या काळजाचे ना ह्या काळजाचे उलयना. वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट ऑफ द स्पिरीट मॅन. So the belly is where the Holy Spirit stays. हे जाणा जावपाक जाय कित्याक तुका कोणेनूय विचारले पवित्र आत्मा खंय रावता तुज्या भितर आमकां खबर आसना भावा भयणां. वी आर इग्नरंट कित्याक आमी देवाच्या उतराचेर लक्ष घालिनात. आतां हांगर म्हणटा फ्रॉम आउट ऑफ हिज बेली शाल फ्लो रिवर्स ऑफ लिव्हिंग वॉटर. आता फुडली लायन पळोवया. But this speak he of the Spirit which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So clearly आमकां हांगर दिसून येता की पवित्र आत्मा आमचो हांगर आसता. आमचो आत्मो हांगर आसता आनी आमच्या आत्म्या भारी पवित्र आत्मा रावता. एक ते Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. तेका लागून भावा भयणांनो तुका तर फाल्यां कोणेनूय विचारले पवित्र आत्मा खंय रावता नाजाल्यार तुवें सांगपाक जाय पवित्र आत्मा खंय रावता पळय तो. नाल्यार हांगर दाखयशात हांगर म्हाज्या काळीज आहा पवित्र आत्मा हांगर रावता. खूब जाणांक अंडरस्टँडींग अशें आसा की पवित्र आत्मा हांगर रावता म्हणून म्हाज्या काळजाक. तुज्या काळजाचें फंक्शन लिमिटेड. ब्लड सप्लाय करपाक वो आत्मो आहा तो तुझा कंप्लीट लायफ सप्लाय करता. तुका जिवीत दिता आनी साशणीक जिवीत दिता. ह्या संवसारानूय जिवीत दिता आनी मेल्या उपरांत साशणीक जिवीत दिता. तो पवित्र आत्मो आमच्या भितर रावता. जेजूक मेल्लेलो जिवन केलो तो पवित्र आत्मो तुज्या आनी म्हाज्या भितर रावता. दुसरो कांय ना. आमचो देव इतको बरो की आमकां सुण्यांक घालता ते पांव दिना. ही गिव्स अस द ब्रेड ऑफ लायफ. भावा भयणांनो सुण्यांक घालता ते ओस आमकां देव दिना. आमकां पवित्र आत्मो दिला. आपणाच्या भितर कार्य करतालो तोच पवित्र आत्मो आमच्या भितर ताणें घातलेलो आसा. ही इज नॉट अ सेल्फिश गॉड. ही इज अ गॉड ऑफ मल्टिप्लिकेशन. ही इज अ गॉड ऑफ मर्सी. ही इज अ गॉड ऑफ लव. भावा भयणांनो आमी जाणा जावपाक जाय आमचो देवान इतको आमचो मोग केलो की तेणेन आमकां तेज्या भाशेन रचले आनी तेज्या भितर आहा त्या आमच्या भितर तेणें घातलेलें आसा. तेका लागून जॉन 14:12 म्हणटा ट्रुली ट्रुली आय से टू यू दोज हू बिलीव इन मी नॉट ओनली शाल दे डू वॉट आय हॅव डन बट दे विल डू ग्रेटर थिंग्स देन आय हॅव डन. आपणें केला तितकेंच न्हू म्हणटा. भावा भयणांनो व्हडली गॅरंटी तुका कोण दिवंक शकता. आपणें केला तितकेंच न्हू पूण म्हाज्याहून वर्ती कामां तूं करतलो. कितकी जाणां ह्या उतराचेर भावार धरता भावा भयणांनो. कोण भावार धरता इतक्या उतरांचेर?
ह्या उतरांचेर कोण भावार धरता की जेजून केला पळय तें काम आपूण करूंक शकता म्हणून. भावार धरिनाय नाजाल्यार तुज्या लायफान काम जावचें ना. आमी भावार धरलो आनी आमी देवाची मिलाक पयली. भावार धरिना नाल्यार ती मिलाक जावची ना भावा भयणां. The New Testament is all about believing and receiving. It is not by performance. It is by grace through faith. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We are no more under the law of sin. Don't condemn yourself because you have sinned. पातकाक लागून आमी इफेन्नान वयचे ना. आमी इफेन्नान वयतले हांव देवाचेर विश्वास धरिना. Because the sin of unbelief has not been addressed by Jesus on the cross. Because he does not want even one to perish. He does not want even one to perish. So the New Testament is all about believing and receiving. Very simple. Don't make it difficult. Don't make it difficult, my dear brothers and sisters. We make it difficult by not believing. The Israelis didn't believe in the miracles that God performed in their presence. They were murmuring. And after centuries, we are still murmuring against God. From yesterday, I'm having a lot of pressure to come to work. But I told them, unless and until I preach the gospel, I will not come to work. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ephesians 1:13 says, in him you all trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. You were sealed with the Holy Spirit of promise. What does this word mean, my dear brothers and sisters? We are sealed with the promise of the Holy Spirit. आमचो आत्मो पयल्या आदावान कितें जालें, आदाव देवान उतर दिलें आनी ते उतरार तेणें दवरलें ना. सोयतानाक तेणें आपणाचो ताबो दिलो. ह्या टायमार तशें ना. नव्या करारान जेजू आमकां आपणाची वाट दाखयता आनी कोण सोत मानता ताका पवित्र आत्मो दिता आनी तो पवित्र आत्मो तुका येवन तुज्या स्पिरिटाक, तुज्या आत्म्याक बांदता. एक लॉक घालता भायल्यान. सोयतान ताका आनीक हात लावंक शकना. यू स्टील हॅव द नेचर ऑफ गॉड इवन वेन यू sin. That is the power that God has done. We might sin. Listen, if we sin, we give an entrance to Satan. But God has already addressed the sin. देवान पातकाचेर जोयत ऑलरेडी वेला. पातकाक लागून आमी इफेन्नान वयचे ना. हे अशें न्हय की आमी पातकान जियोवपाक जाय. जेन्ना तूं जेजूक वखताय तेन्ना तुवें पातकाक पाठ करपाक जाय. पूण जाता केन्नाय पडटा आमी पातकान म्हणून आपणाकूच कंडेम करपाची गरज ना. देवाक तुजी पातकां उगडास उरोनात. सर्गीच्या बापाच्या फुड्यान वयशी नाल्यार ताका जेजू क्रिस्ताच्या रोगात दिसता तुजेर. कित्याक तुका तेज्या रोगतान ताणें धुवन काडलेलो आसा. ताका लागून भावा भयणान उगडास धरूंक जाय. पातक हांव इंग्लिशीन अशें म्हणटा, Satan will pop your bag and eat your tiffin. If you live in sin, Satan will pop your bag and eat your tiffin. तुजें जेवण तो खातलो. तुका जेवण सर्गींचो बापूय दिता तें जेवण तो खातलो. ताका लागून आमी पातका कडल्यान पयस रावंक जाय. पूण आमकां शिकवण अशी मेळिल्ली आहा, न्हू तूं पातक केलाय नाजाल्यार तूं देवा कडल्यान पयस जालोय ना. आमी जल्माच्या पयलीं देव आमच्या खातीर मेल्लो आसा. आमी जल्मल्या उपरांत मरोंक ना. ताका लागून भावा भयणांनी उगडास धरा.
फारीकपण तेणें 2022 वर्सां पयलीं दिला, आतां दिना. ताका लागून आमकां वोकोच्या पयलीं तेणें आमकां आमच्या पातकाचें फारीकपण ऑलरेडी केलां. हे आमी विश्वास दवरपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. 1 John 5:7 अशें म्हणटा, For there are three, they bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. पवित्र आत्मो तो तुज्या भितर जियेता, तो बापायचें आनी पुताचें काम तुज्या भितर करपाक, तुज्या भितर रावन तो तें काम करतलो. भाव भयणांनो, आमी चिंता की हांव म्हणना, आमचो फोकस आमी कितें करता, जेजूचेर घालता, पूण आमी विसरता की जेजून सांगला म्हाजो आत्मा हांव तुज्या भितर धाडटा, कित्याक तुका गरज आहा तेजी. आमकां गरज आहा ह्या पवित्र आत्म्याची भाव भयणांनो, कित्याक हो पवित्र आत्मा आमच्या भितर काम करूंक सोदता आनी ताका एक कूड जाय आमच्या भितर काम करपाक. आनी आमी जेन्ना कोणाचेरूय मागणें करता, हो पवित्र आत्मा काम करता. आमी कोणाची तकली दुखता ती पासून बरी करूंक जावची ना. पवित्र आत्मा तर आपणाचें काम करिना नाल्यार. Holy Spirit is here to confirm the gospel, the word of God. He will confirm it every time it is preached. Every time it is preached, he will confirm it. And that is why Holy Spirit is come, because the Father and the Son has sent him to us. That is what the word of God is saying. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, that is Jesus, and the Holy Spirit. And they are three are one. They are one. If the Holy Spirit is living in you, the Father and the Son he is doing their will. And also John 14:23 says, truly, truly, I tell you, if you believe in my teaching, my Father will love you, and we will come and make a dwelling in you. म्हणजे देव आमकां सांगता की जेन्ना तूं म्हाज्या उतराचो मोग करतलोय, म्हाज्या उतरा प्रमाणे तूं नवें जिवीत जातलें. देवाचें उतर जॉन 1:14 अशें म्हणटा, जॉन 1:14 अशें म्हणटा की And the word was made flesh and dwelt among us. The word was made flesh and dwelt among us. हे देवाचें उतर आमच्या भितर, हे आमच्या आत्म्यान हे भरोंक जाय. The word has to become flesh in me, and I have to be born of the word of God. When you are born of the word of God, you have the Holy Spirit working in you in full power. You have to be born of the word of God. And that is what 1 Peter 1:23 says, that you are not born of the corruptible seed, but you are born of the incorruptible seed, that is the word of God. You are no more born of the corruptible seed that came from the mother's womb. The person who came from the mother's womb is dead on the cross. Galatians 2:20 says, I have been crucified, I no longer live, Christ lives in me. I have been crucified म्हणजे हांव त्या खुर्सार जेजू मेला पळय तेन्ना हांव मेलो. म्हाजी पातकां त्या खुर्सार घातली, म्हाजें दुयेंस त्या खुर्सार घातलें, म्हाजी गोरीबसाण त्या खुर्सार घातली, म्हाजे सगळें म्हाज्या काळजाचे म्हाजे सगळे रॉंग डुईंग्स त्या खुर्सार घातले. आनी जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना हांव जेजून मेलो. आनी जेजूक जेन्ना पुरलो तेन्ना म्हाकाय पुरलो. आनी जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना हांवूय पुनर्जीवन जाला. आनी आतां हांव जियेता तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू म्हाज्या भितर जियेता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. आनी साव पावलू आमकां हेच शिकयता भाव भयणां. साव पावलू आमकां शिकयता आमी जियेनान, आमच्या भितर जेजू जियेता. आनी आमच्या भितर जेजू जियेता तो जावन आसा पवित्र आत्मा भाव भयणां. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. Colossians 2:9 म्हणटा, for in him
dwells all the fullness of the Godhead bodily. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्तान बापूय मेवता आनी पुतूय मेवता. आनी जेन्ना जेजू गेलो आपणा बापाय लागीं पवित्र आत्म्यांक धाडलो, ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां बापूय मेवता आनी पुतूय मेवता. तेका लागोन ह्या पवित्र आत्म्या लागीं डेली उलोवपाक जाय. आमी उलयनान भाव भयणांनो, आमच्यो गजाली आमी शेजाऱ्यांक वचोन सांगतले, जाणाय मुगो म्हाजें अशें हें जालें, म्हाजें आंग दुखता, हें दुखता. पवित्र आत्म्यांक सांग, पवित्र आत्म्याशीन उलय. आनी म्हाका रेवलेशन दिला पळय तो तुकाय दितलो. ही इज नॉट अ पार्शल गॉड. म्हाजोच फेवरेट आनी तूं तेजे फेवरेट न्हू अशें ना. सगल्यांक वर्ड ऑफ रेवलेशन दिवपाक पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. हांव ताका उलो मारता काय? आतां हांव समज ब्रदर झेवियराक उलो मारिना नाल्यार तो म्हाका पळोवचोना. जेन्ना हांवें ताका उलो मारलो तो म्हाका पळयतलो. हांवें पवित्र आत्म्याक उलो मारलो तो म्हाका जाप दिता. हांव उलो मारिना तो वोगोच रावतलो, तो उगी आसतलो भितर. सगळे आमी उलो मारून आमच्या लायफान कार्य जाता. उलो मारिनान नाजाल्यार कोण जाप दिता? हांगुल्लो कोण जाप दितलो उलो मारिनासतना भाव भयणान? पवित्र आत्म्यान उलो मारपाक जाय. पवित्र आत्म्यान आमी जियोवपाक जाय. हे आमी डेली करपाक जाय भाव भयणांनो. देवाचें उतर अशें म्हणटा रोमन्स 8:14, फॉर एज मेनी as are led by the Spirit of God, these are sons of God. If you are not led by the Spirit of God, you are not sons and daughters of God. This is what the word of God is saying. हांव म्हणना भाव भयणांनो, हांगा देवाचें उतर म्हणटा, फॉर एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड. You have to be led by the Holy Spirit. If Jesus was led by the Holy Spirit, who are we not to be led by the Holy Spirit? We have to be led by the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. 1 John 4:4-6 says, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in this world. They are of the world, therefore they speak as the world, and the world hears them. We are of God, and he who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Praise God. आमच्या भितर जो आसा तो पवित्र आत्मा आसा, आनी ह्या संवसारान जो भोंवता आमच्या कानान शेपडी घालपाक, तेज्याहून पवित्र आत्मा व्हरतो आसा. आनी आमी आयकता कोणाचे भाव भयणांनो, ह्या संवसारान भोंवता तेजें आयकता. आमकां डॉक्टरान सांगलें, समज तुका कॅन्सर जाला, 2 म्हयने मागीर हो कॅन्सर तुज्या कडेन उलयता आनी हो उलयत रावता. हो देंवसार तुज्या लागीं उलयता, कॅन्सर उलयना. देवाचें उतर म्हणटा 1 पेद्रून 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या, तेजेर आमचो फोकस ना. कित्याक हो संवसार उलयता त्यो आमकां रोखडेंच कळोन येता, कित्याक आमच्या दोळ्यां फुड्यान ते आमकां दिसती पडटा. वी आर ऑन द सीन. 2 Corinthians 5:7 says, the just live by faith and not by sight. We live by sight and not by faith. भावार्थाची मनशां आमी भाव भयणांनो. आमी म्हणटा आमी जेजू क्रिस्ताक वखता, आमी म्हणटा जेजू क्रिस्त आमचो सोरवंडार, आमी म्हणटा आमच्या पासो तो खुर्सार मेलो, आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या, आनी मागीर आमी कितें म्हणटा, पूण आजुनूय म्हाजें आंग दुखता, आजुनूय म्हाजो प्रॉब्लेम चालूच आसा. सैतानाची
भाशा तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता. ज्या दिसा तुवें म्हटले जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला, त्याच दिसा तूं बरें जालें, कित्याक तुका ऑलरेडी बरें तेणेन 2022 वर्सां पयलीं केलां. पूण तूं तर मानिनाय, नाजाल्यार त्या घोडोन येवचें ना. जेम्स 1:6-7 अशें म्हणटा, the prayer made of doubt is like the wave of the sea. The prayer made of doubt is like the wave of the sea, tossed through and fro. Any prayer made with doubt will not be heard by God. तुवें तर मागणें केलाय आनी तूंच तो दुबावताय त्या मागण्यांक, देव त्या मागणें आयकचो ना. देवाक मागीर शिणोन फायदो ना. आमी देवाक शिणपाक नंबर 1 रोखडीत आमी देवाचेर आड उलयता. ओरोण्यान जेन्ना इस्रायल पोरसां चलताली, चडूचशे 10 दिसाची वाट आसली जायत ती. 40 वर्सां लागली तेंकां पावपाक. 40 years because they were murmuring against God. देवाचेर शिणटाली ती. देवाचेर शिणपाक जायना. देवाचें उतर तुका सांगता तें करपाक जाय. आतां आमी अशें जेन्ना हे शीस ह्या संवसारान चलताले, हे 12 शीस ह्या संवसारान चलताले, ते dumb, they were called dumb disciples. They were dumb. तेंकां देवाचेर देव कितें करता तेजेर विश्वास ना. पूण जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो, हेच 12 शीस तेणीन कितें ह्या संवसारान केलां ती आमी तेजी फळां जावन आसा. ह्या 12 शिसांनी जे कितें केलें तेजी फळां आमी. पवित्र आत्मा येयल्या उपरांत ते देवाचें उतर मजबुतीन पुरगोडूंक लागलें. पवित्र आत्म्या उदेशी कांयच ह्या संवसारान जावचें ना भाव भयणांनो. ही देवाची मिनिस्ट्री, जेजूची मिनिस्ट्री पवित्र आत्म्यान ह्या संवसारान आयच्या दिसाक चलता. आनी हे जेजूची खोशी ही मिनिस्ट्री पवित्र आत्म्यान चलता. आनी तेका लागोन आमी तर जेजूक उलो मारता, नाल्यार पवित्र आत्म्याक विसरो नाका भाव भयणांनो. हो पवित्र आत्मो तुका जेजूक उलो मारपाक लायता म्हणून तूं उलो मारता. तूं उलो देवाचें उतर अशें म्हणटा, यू कॅनॉट से लॉर्ड लॉर्ड अनलेस एंड अंटील द होली स्पिरीट इन्स्पायर्स यू. पवित्र आत्मो तुका उलो मारूंक लायता जेजूक. आनी हो पवित्र आत्मो तुज्या तोंडांतल्यान उलयता भाव भयणांनो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. 2 Corinthians 13:14 अशें म्हणटा, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. हे आमी एवरीडे मिसाक आमी आयकता. जेन्ना आमी मिसाक वयता तेन्ना हे आमी एवरीडे आयकता. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship, the communion of the Holy Spirit be with you all. You have to be in communion to experience the Father and the Son. You cannot experience the Father and the Son if you are not led by the Holy Spirit. I guarantee you that you may be a Christian your entire life, you cannot encounter God, the Father and the Son if you are not led by the Holy Spirit. Because the truth comes from the Holy Spirit, and the Holy Spirit reveals the truth of God, and He bring to you in remembrance all the scriptures, all the things to come, because the thought of God is known by the Holy Spirit. देवाचे उतर अशें म्हणटा, देवाची चिंतना पवित्र आत्म्यांक खबर आसा. देव कितें ह्या वेळार चिंता त्या पवित्र आत्म्यांक खबर आसा. मनशाची चिंतना मनशाच्या आत्म्यांक खबर आसा, तशीच देवाची चिंतना देवाच्या आत्म्यांक खबर आसा. If you want a revelation, if you want a word of revelation, you have to tell the Holy Spirit, give me the word of revelation. My dear brothers and sisters, this is what happened in my life. And I've seen many a times when I minister to people,
God gives me the word of revelation. He tells me this is what that person needs. 2 days back, I was ministering to somebody in Kuwait, and the Holy Spirit told me one line about this person. And I'm not going to tell you what is that line, but I asked her, "Did you say this?" And she said, "Yes." "How did you know?" I said, "The Holy Spirit that is in you is also in me, and He confirms what is going in your life through Him to you, to me." The Holy Spirit is going to give you the word of revelation. You have to be absolutely depending on the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचेर आमची मांडणी आसपाक जाय भावा भयणांनो. आमी चिंताव आनी आमी जियेताव आमच्या लायफ आमकां जाय पळय तशें. देवान जेन्ना आदामांक रचलो तेन्ना ताणें मरपाक रचूंक नासलो. मरण देवान बरयलेलें नासलें. पातक जेन्ना जालें तेन्ना मरण ह्या संवसारान येयलें. God had planned for man to live for eternity. And that is why when we believe, He promises us eternal life. When you believe in Him, He promises you eternal life. And that is guaranteed, my dear brothers and sisters. If you say that Jesus Christ is my Lord, God, and Savior, and I give my life to you, Lord, you have eternal life right now when you have said it from your heart. It is not because I am a Christian. आमी जायते टायम अशें चिंतता हांव क्रिस्तांव म्हणटकच हांव स्वर्गार वयतलो. ना भावा भयणांनो, जो कोण देवाच्या उतराचेर भावार दवरता, देवाचेर विस्वास दवरता, तेणेन त्या खुर्सार केला पळय त्या कामाचेर विस्वास दवरता आनी म्हणटा जेजू तूं ह्या खुर्सार म्हाका लागून मेलाय, तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेवतलें आनी एकदां तुका दिलें तें परत आनी तूं काडून घेयना. तो आनी परत काडून घेयना भावा भयणांनो. तें साश्णीक जिवीत पर्मनंट. एकदां तुका दिलें. देंवसाराक तेणेन लुसिफर एक आंच बोडवो जावन आसलो आनी ह्या आंच बोडव्याक तेणेन पदवी दिल्ली आनी जेन्ना देवाक तो मानपाक रेडी ना जालो तेका मायकल आंच बोडव्यान ताका काडून सकयल उडयलो. पूण देवान तेजी पदवी काडीना. देवान एकदां दिलें आनीक तो परत काडून घेयना भावा भयणांनो. जेजूक ह्या संवसारान वोपलो सासणाच्या सासणाक आनी परत काडून घेयना भावा भयणांनो. एक जेजू क्रिस्त एका मनशा कडल्यान आमकां पातक येयलें. एक जेजू क्रिस्त येयलो आनी हे बारीक बारीक जेजू क्रिस्त तेणेन तयार केले. हे सगळे आतां हांगर बसल्यात ते बारीक बारीक जेजू क्रिस्त. आनी आमी चिंतपाक जाय म्हाज्या भितर देव रावता, हांव दुसरो कोण न्हू, हांवूच देवाची रचना आनी तीच पदवी म्हाज्या भितर आसा जी कोण मेल्या तांकां जिवंत करपाची पदवी म्हाका देवान दिल्ली आसा. आनी जितको तूं भावार्थान हें काम करताय डेली, हांव म्हणना एकाच दिसान तें घडोवन येतलें. कोण एथलेटिक्साक आहा, कोण बॅडमिंटन खेळटा, एकाच दिसान ताका खेळपाक जायना. डेली आमी प्रॅक्टीस करता. हांवूय देवाचें उतर जेन्ना पयलें दितालो तेन्ना हांव पळयतालो म्हाजीशीन जायना तें. पूण जितको देवाचें उतर सुबेज दीत गेलो हांवें पळयलें देवाचें उतर दिता हांगर पवित्र आत्मो तें कन्फर्म करता. बाय प्रॅक्टीस यू ग्रो अप. प्रॅक्टीस करपाक जाय. कोण दुयेंस आसलो म्हणपाक जायना ब्रदरीक फोन करुया आनी तेका मागोनी तूं पयलो माग, तूं हात धर आनी म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं बरो जालाय, जेजूच्या गायांनी तुका पेकोणी मेवल्या, त्याच वेळार त्या मनशाक पेकोणी मेवतली. जे तूं भावार्थान करताय एकदां घडलें ना जायत, पूण डेली करीत रावताय तेन्ना तूं पळयतलें एवरी टायम करताय तेन्ना एवरी टायम घडोवन येता. प्रेज गॉड. हालेलुया.
Thank you, Jesus. भाव भयणानो, टाइम लिमिटेड हा, सो हांव 10 reasons सांगता and maybe sometime when there is an opportunity I will speak on these 10 points. The first reason, 10 reasons it is better to have the Holy Spirit. The 10 reasons it is better to have the Holy Spirit. Jesus in his physical body was limited to that physical body. Jesus in his physical body was limited to that physical body. हांव आतां हांगोर आसा, ह्याच टायमार हांव पणजे आसोंक शकना. जेजू जेन्ना जेरुसलेम आसलो त्या टायमार जेरुसलेम तो त्या टायमार हांगोर एमरल्ड लॉर्डान पावोंक शकनासलो. पूण आयच्या दिसाक पवित्र आत्मो जेरुसलेम आसोंक शकता आनी पवित्र आत्मो हांगोरूय आसोंक शकता आनी तो जेजू क्रिस्ताक रिप्रेझेंट करता. ताका लागून देवान म्हटलें, it is better for me to go to the Father. It is to your advantage that I go to the Father, that I can send the Holy Spirit. The Holy Spirit can be anywhere and everywhere. The first reason, Jesus was limited, Jesus in his physical body was limited to that physical body. Second point, when the Holy Spirit comes, we are born of the Spirit. We are born of the Spirit. When we make Jesus our Lord and receive salvation, we are born of the Spirit. Salvation is the total, blessing that God gives you. It's a total blessing that God gives you. His righteousness, every spiritual blessing, whatever you require for eternity. That is what is salvation. This is the sum total of what you require on this earth and also for eternity. Praise God. Yeah. No. When we make Jesus our Lord and receive salvation, we are born of the Spirit. Third reason why it is better to have the Holy Spirit is He gives you a revelation knowledge. The Holy Spirit gives you a revelation knowledge. पवित्र आत्मा आमकां जाणवाय दिता आनी फुडें कितें घडटलो तो पयलेच आमकां सांगता. Without the Holy Spirit, you can't perceive spiritual things. This is the third point only. Without the Holy Spirit, you can't perceive spiritual things. So the Holy Spirit is the one who gives you revelation knowledge. He knows the exact scripture that he has to give you in a particular situation. He will never give you any worldly ideas. The Holy Spirit will give you the word of God. He gave me the word of God and I saw God's glory. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. The fourth point is the Holy Spirit gives you miracle working power. The Holy Spirit gives you miracle working power. The fifth point why we should have the Holy Spirit is He brings to remembrance. He brings to remembrance. Holy Spirit teaches us and brings all things from Jesus, what Jesus has said when He walked this earth, to our remembrance. पवित्र आत्मा आमकां
उस्कायता देवाच्या उतराचे, आमकां भास दिता देवाच्या उतराची, आमकां उगडास हाडटा देवाचें उतर. प्रेज गॉड. Hallelujah. Thank you, Jesus. 6th point. Holy Spirit will show you things to come. पवित्र आत्मा तुका दाखोवन दितलो कितें येवपाचें आहा पळय तें. Holy Spirit will show you things to come. He gives you a revelation. He tells you beforehand that this is going to happen to you. You know, if you are really in the Word of God, and if you are really dependent on the Holy Spirit will also tell you, you know, your time to live this earth has come. He will tell you that definitely, so that you are ready to live this world. So Holy Spirit will tell you good things always, and He will give you the Word of God, and He will tell you, even though you die, you will not die, because you are going to the Father and you will have eternal life. Praise God. Hallelujah. The 7th point, the Holy Spirit brings gifts. No, the Holy Spirit brings gifts. The 8th point is the Holy Spirit also brings fruits. There are 9 fruits of the Holy Spirit, 7 gifts of the Holy Spirit, and maybe some other time I will speak on these things. The 9th point is the Holy Spirit comforts us. He is a comforter. He comforts us. He comforts us so that we may go and comfort others. आमी पवित्र आत्मो आमकां सोवासकाय दिता की ती वोस आनी सोवासकाय दुसऱ्यांक दी म्हणून. पवित्र आत्म्यान ही कामां जातात भावा भयणांनो. And the last point, Holy Spirit will reprove the world of sin. Holy Spirit will reprove the world of sin. Now, this point does not mean the Holy Spirit will condemn you about sin. No, Holy Spirit does not condemn you about sin. पवित्र आत्मो आमकां पातका उदेशी फकत तुका सांगता. हे कितें केलां तें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हू, आनी आमी जावन आसा देवाची भुरगीं, आनी तेच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. पूण तो तुका पातकाचें कॉन्डेमनेशन करचो ना. Holy Spirit will never condemn you about your sin. He will never condemn you about your sin, because God the Father has already forgiven you through His Son. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So I will end over here, because Vashko Mama will preach now. Praise God. So just stand up. We'll make a closing prayer. Father, I thank you and I praise you. Jesus, Master, I thank you and I praise you. Holy Spirit of God, I thank you and I praise you. Holy Spirit of God, I've proclaimed the gospel. I've proclaimed the word of God, and it is time for you to show the signs and wonders. And we believe right now, when we are going to speak in tongues for 2 minutes, you are going to confirm the word of God. You are going to reveal things to them. You are going to set them free from every worry, every issue of their life. Every mountain shall melt like wax in the presence of God. So we will speak in tongues for 2 minutes, and we believe whatever is the mountain, whatever you could not do, my dear brothers and sisters,
You are doing it because you have the strength of Christ inside of you. Praise God. So we will go in tongues for 2 minutes. Hara raba shekere le 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 shandara la 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 la. Ora ba 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 shekere le 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 le. Shandara la 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 le 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 le. Glory 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 glory. Glory, 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 glory. Oh, la 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 la. The fire, the anointing fire of the Holy Spirit. Break every chain, Lord. Break every chain. Break every sickness, Lord. I curse it in the name of Jesus. I come against the sickness in the name of Jesus. I speak life, a life of abundance in this people, Lord. I speak a restoration of marriage, Lord. I speak your, your finance upon these people, Lord. All those who are going to financial problem, they are restored. Their finances are restored in the name of Jesus. Everything that they require in this life, Lord, you have done it. You have paid it, Lord. You have put it into our account. Right now, we believe and we receive it, Lord. We believe and we receive your glory, Lord. We believe and we receive your glory, Lord. We believe in Jesus' name. We believe by the power of the Holy Spirit. All things have come to pass, Lord. We believe in Jesus' name. We believe by the Father, the Son, and the Holy Spirit. All things have come to pass. All things have come to pass. Every knee shall bow before the name of Jesus. Every knee shall bow before the name of Jesus. Every demonic spirit out of here in the name of Jesus. Every demonic spirit, I curse you. I curse you in the name of Jesus. I curse you in the name of Jesus. I come against you in the name of Jesus. You demonic spirit, out of their bodies in the name of Jesus. I speak life and life of abundance on everyone. I speak your favor upon them, Lord. I speak your healing upon them, Lord. By the wounds of Jesus, by the wounds of Jesus, they are healed in every area of their life. They are healed in every area of their life. They are healed in every area of their life. The touch of the Lord, the touch of the Lord, the touch of the Lord, the touch of the Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, my dear brothers and sisters. I just want to say something from people who reside in Margao. Okay, every Sunday we have in Margao, in Panino, in Majorda, we have a preaching is there every Sunday. We start at around 3:30 and we end around 6. And we also minister to people after that. So all are welcome. Those who can come to Margao, those who are staying in Margao, please do come and we will grow in the word of God. And the word of God is the truth and the truth sets us free. Amen.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशी आसा सगळी? आवाज ना. कशी आसा सगळी? थोडीं जाणां बरी आसा, थोडीं जाणां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक घडी पण मातशी उबी रावता जातात. कायदो ना पूण उबी रावल्यार मातशें आमी आमकां समर्पण करुया. आनी उबी रावल्यार आतां तुमच्या मोतीन तुमची चिंतना तुमी कित्याक हिंगासर येयल्या, तुमकां कितें जाय तें तुमच्या मोतीन हाडात. ते तुमचे मोतीन हाडात. आनी मोतीन हाडल्या उपरांत 1 मिनट भर एक मागणें करुया आमी आमच्या जिबेच्या देण्यान. आनी हें मागणें तुमकां सक्सेस जातलें, तुमकां कितलें बरेंपण मेवता तें तुमकां कळटलें. हें मागणें केन्नाच निर्फळ वयचें ना. सो दोळे बंद करुया आनी सगळीं जिबेच्या देण्यान कोणें तुमकां जाता ते भशेन तुमी हालेलुया करात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. राबाशी रबा 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 हो रलाबाशी बाबा बाबाशी बकातारा लला हो रा राबाशी रबा 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 हो बाबाशी बकाता ता 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 हो रा राबाशी रबा 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 हो लाबाशी का ता 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 हो बाबा बशी बाबा बका ता 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 शी बतारा लिया रा लो ला लाबाशी बाबा हो रा रबा 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 हो राबाशी का ता या रा ला हो बाबा बाबा बशी बकाता शी गला ला हो ला बकाता ता लो ला बका शी को ला ला हो शी बका हा बाबा लिया ले ला ला लो ला बका Hola bakata tata tache bakata tola yara la baba hora ra ra ya baba shi baba kara la la hora ba shi ra ba ha yara la 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 hola bakata tete la bakacho hora ba shi kota tata la ba ha baba yara la la ba bi ha baba kata tata shi bata hora ra ra yara lu yara la baka baba baba yara la ba shi ra yara la la hora ra 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 hora ba shi baba yara lu la bakata tata shi baba baba shi baba hora ra ra ba shi ra ba ka ha ba ho baba shi ra la ba shi baba ba la la bakata tata hora ra ba yara la 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 hola ba shi baba yara lu yara la la ba la la lu yara la ba shi bakata yara lu la hola ba shi ra 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 ba ha baba baba shi baba bi ha baba la 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 bakata la hora la ba shi baba yara lu yara la ba ha la 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 yara lu yara la 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 hallelujah 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 hallelujah. Praise the Lord. God bless you all. सगळ्यांक देव बरें करूं. सरीच्या बाबा जेजू आनी पवित्र आत्म्या हे सगळ्या भाव भयणाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान बाबा तुका आर्गां दिता. तुका वाकाणटा तुका दिनवासता बाबा वायचो दीस आमकां फावो केला आनी ह्या दिसाक बाबा तुवें आमकां ह्या जाग्याचेर एकठांय केल्या. तुज्या पुतान आमच्या सुमया सरुणा राशी ओडून हाडल्या. आयज ताजें उतर आयकूंक आनी ताजें उतर समजूंक आनी ताच्या उतरा वरवीं आमचें मन बदलून हाडूंक बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या पुता म्हज्या सोमया सरवंडरा जेजू क्रिस्ता पासत तुवें ताका ह्या संवसारान धाडलो आनी ताणें आमच्या पासत आख्खो आपलो जिवीतभर आपणाचें जिवीत जें कितें आसलें त्या जिवितान ताणें आपलें रगत व्हरून निमाणो जीव सोंपो पर्यंत आमचो मोग केलो. तरी आसतना त्या खुर्साचेर रावन पासून ताणें म्हटलें बापा तांकां बोगस ती नकळत कितें ती कोत्तात ती. आयज हें बोगसणें आमकां दिलेलें आसा पूण आमी नकोत. हें बोगसणें आमकां आदीं केन्ना दिलें आमी संवसारान येवच्या आदीं ताणें दिलां आमकां पूण तें कशें घेवचें तें आमकां समजूंक ना. आनी ताकाच लागून ताणें म्हटलें हांव बापाशी वेतां बापा लागीं मागतां आनी तुमकां एक शराती दितां. तो पवित्र आत्मो तो तुमच्या सांगाताक रावतलो. तो तुमकां शिकयतलो आनी हांवें तुमकां कितें शिकयलां तें तुमकां उगडासाक हाडटलो. तर पवित्र आत्म्या ह्याच म्हज्या सोमया सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची म्हज्या दोनयाची हांव उतरां घेवन स्टेजीर उबो रावलां आनी म्हज्या तोंडान जी कितें उतरां येतलीं ती तूंच म्हाका दिताय म्हणून हांव तुजेर पातयेतां. जें कितें हांव उलयतां तें म्हाका जाय तें उलोवंक न्हय
पूण तुका जाय ते उलोवंक तूं म्हाका शिकयताय. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या उतरा वरवीं हे ताजे भासावण्या वरवीं हे म्हज्या भाव भयणाक तूं सगळे उतकें कोत्ता एका उजवाडान जे कितें मेवता ते भाशेन उजवाडाचें मन तूं तांकां दिताय. आनी त्या उजवाडान शेणलेली वस्त मेवता तेच भाशेन ताच्या जिवितान जें कितें शेणलां, कितें ना अशें दिसता तें आहा म्हणून तूं दुनिया ताका आयच्या उतरांतल्यान दाखोवन दितलो म्हूण हांव बापा स्वता मानतां. आनी हें मागणें हांव करतां तुज्या पुता आनी म्हाज्या सोमिया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आनी सगळीं देवाची भुरगीं एका ताड्यान व्हडल्यान म्हणया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. म्हाका तुमकां इंग्लिशीन उलोवपाक सांगोंक जायना. हांव फकत कोंकणी उलयतां. कितलीं जाणां कोंकणी नोको हात वयर काडात. कोंकणी नोको. प्रेज द लॉर्ड. पूण पवित्र आत्म्या सगळी भाशा जाणा. तो पवित्र आत्मो तुका शिकयतलो. जेन्ना हांव तुका स्क्रिप्चर दाखयतलो तो स्क्रिप्चर इंग्लीश भाशेन तिका बरयलो आसा आनी तेजे वरवीं तुका समजता. तांचे कडेन म्हाजें उदाहरण देव म्हाका दाखयता. तें उदाहरण तुका समजोचें ना पूण जरूर देवाचें उतर तिका कितें उलयलेलें आसा तें तुका समजतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां जेजू. तर आयच्या दिसाक आमी शिकोया कशे भाशेन आमकां जेजून सुरवात केली आपल्या वावराची. मातेवाचो शिव वर्तमान 4:17 ही वड. जेजून ताका असो जबाब दिलो. मॅथ्यू 4:17. तेन्ना जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो. जिवीत बदलात कित्याक सर्गीचें राज येवचें जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां जेजू. पयली सुरवात जेजूचे मिशनाची. जेजूचो आवडो पुरी करपाची. जेजू गालिलेच्या गांवांक भोंवतालो आनी गालिलियाक काडोकान बुडलोली. जशें आयज आमच्यांनी म्हणूं येता आमच्या गोंयाय काडोकान बुडलोलें आसा. वयता थिंगा ड्रग्स, वयता थिंगा सोरो, वयता थिंगा बार्रां, वयता थिंगा झगडीं, वयता थिंगा आनी कितें आनी हो सगलो काडोक. त्याय काळार तें आसलोलें. पण जेजू येयला तेन्ना जेजू जावन आसा एक उजवाड ह्या संवसारान घेवन आयलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजून हें सांगलां जिवाच्या शिव वर्तमानान 8:20 12 वडीन हांव संवसाराचो उजवाड आनी म्हजो पाटलाव कोत्ता ती काडोकान चलची ना तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. सो आयज ह्या जाग्याचेर आमी थोडीं जाणां येयल्यान जाल्यार जेजूचो ताडो आयकून तेजो पाटलाव करूंक आमी आयला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. The Lord. हालेलुया. Hallelujah. आनी जेजू आयज आमकां सांगता आमच्या जिवितांत काडोकात पयस येतलो आनी उजवाड जातलो. हालेलुया. कित्याक जातलो उजवाड? तो जबाब दियात न्हू. उजवाड कित्याक? जेजूची बासावणी. जो कोण म्हाजो पाटलाव करता उतर आयकात सारकी. देखून सांगलां मन बदलपाचें. आयची आमचे शिकवणीचो आटाप जावं दी. मन बदलात देवाचें राज लागीं आसा. आनी जरी तर तुमी चिंत दिवन ही आयकोशात जाल्यार म्हाजी उतरां न्हूय, पवित्र पुस्तकाची उतरां, देवाची उतरां, पवित्र आत्मो देवान धाडलेलो तो आयज हो आमकां उजवाडाक हाडटा. आमी काडोकान आसा पूण जेन्ना हें उतर आमकां मेवता, हें उतर आमी घेता, हें उतर जेन्ना फुडें वता जाल्यार आमकां उजवाड मेवता.
जितो जेजू, जिते देवाचें उतर. पवित्र पुस्तक सांगता रोमकारांची 4:20 सॉरी इब्रियवांची चिट 4:20-12 देवाचें उतर जिबे. पूण आमी हिंगा सरच रावया आनी पयली ओड घेतल्या तितून या. कितें घेतलेलें आमी पयलें? हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव कोत्ता ती काडोकान चलची ना, तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. कसो पाटलाव कोत्तले आमी जेजूचो? म्हाका तुमची जबाबूय जाय न्हू. म्हाका भिरांत दिसता तुमी उलयना जाल्यार हांव चुकलो कितें सांगोंक तुमकां अशें दिसता जाल्यार हांव चुकता जाल्यार म्हाका सांगात तुमी. आनी कितेंय तर म्हाज्या आडयेन जाल्यार म्हाका विचारात, यो नाका. हांव हिंगा उबो आहा म्हणून व्हडलो न्हू तुमच्या वयर. हांव आयज तुमच्या उदेशी ह्या जाग्यार रावन कितें तरी शिंकता. हालेलुया. आनी तुमी विचार करीत जाल्यार हांव अदीक शिंकतलो. तुमी विचार करिना हांव कितेंय वयतलो आनी म्हाजे वाटेन तुमकांय वतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमकां जाय शिकोंक काय नाका? जाय काय नाका? जाय. व्हेरी गुड. अशें व्हडल्यान जापया, म्हाका बरें दिसता. कोण तरी म्हाज्या सांगात हाका आसा. हालेलुया. Hallelujah. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव कोत्ता ती काडोकान चलची ना, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. कसलो उजवाड? कसो पाटलाव आमी करचो हें आमी जाणा जावं. हांवें ह्या पयलीं दाखयलां म्हाका गालिलियाक फुडें हेजे मॅथ्यू 16 मॅथ्यू 4:16 काय नाका थिंगाच राव तूं. कितले जाणां दुयेंत म्हणून आहा हिंगा? कोण दुयेंत आसा हिंगा? लॉजा नाकात आं? दुयेंत कोण आसात? कसलेंय दुयेंस जावं, धाकटें जावं व्हडलें, तुमी तर हें उतर कान दिवन आयकोशात. आनी उतर तुमकां समजत जाल्यार तें उतर तुमकां तें दुयेंसांतली मेकळे करून घरा धाडटलें आनी ह्याच जाग्यार तूं गोंयकी दितली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. तुमकां हांव ब्रादर उबो रावला, कोण दुसरो उबो रावला, तो पेकोवचो ना. पेकोयतलो जे देवाचें उतर हितूंतलें भायर सरलां, म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरलां, ब्रादरा तोंडांतल्यान भायर सरलां, तें उतर तुज्या भितर वेतलें आनी तें उतर तुका पेकोयतलें. जेन्ना तुजें मन बोलतत जाल्यार पेकोवणी खूंय आसा? तुज्या मना कडेन. तुजें मन बदलना जाल्यार तुजी पेकोवणी आसची ना. उतर आयकोन तर मन बदलता, तें उतर भितर वेता, तें उतरा भाशेन फुडें वयता जाल्यार तुका 100% पेकोवणी आसा. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेजू. काळोखांत रावतल्या लोकांक काडोकान रावतल्या लोकांक एक ओड उजवाड देखलो. एक व्हड उजवाड पडेलो. मागीर मोर्नाची सावळी पडलेल्या मोन्नाची सावडी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक गांवांत रावतल्या एक उजवाड उदेलो. एक उजवाड देखलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आता मोन्नाची सावडी खंयची ती? आमचें दुयेंस, होय काय ना? जेन्ना आमकां दुयेंस येलें म्हण आमकां मोन्नाची सावडी येता. चिंतात बरो जातलो, जावचें ना. कोणाक कॅन्सर जालो, बरो जातलो, जावचें ना. कोणाक एक्सिडेंट जालो, बरो जातलो, जावची ना. आनी ही मोन्नाची सावडी आसा, आयज पासून आसा. पूण तरी आसतना हे सावडेक, हे काडोकाचे सावडेंतली काडून एक उजवाड पडोवपाक देवान आमकां आपली बासावणी दिली. हालेलुया. Hallelujah. देवान आपलें उतर दिलां आनी तें उतर जावन आसा जिवो देव जेजू क्रिस्त. जो कोण जेजू क्रिस्ताचें नांव घेता, जो कोण जेजूच्या नांवान ती बासावणी घेवन उचार कोत्ता, तितूंतल्यान तेज्या नांवांतल्यान सैतान पडोन वेता, म्हळ्यार काडोक पडोन वेता आनी तुज्या जिवितान एक उजवाड फंगता, तुका बरेंपण येता आनी तूं खुशाल जाता. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आमकां एकूच वाट आसा, आमची पेकोवणी घेवपाक. ती जावन आसा नांव जेजूची.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि ते जेजूच्या नावान जेन्ना ही बासावणी घेता, हे सत घेता जेजूच्या नावान, खंयची बासावणी घे जे तुका गरज आसा पळय तितूंत, आणि जेजूचें नांव घालून ती बासावणी उजार कर, तुका जिवीत मेळटलें. कित्याक जेजून सांगलां, हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. कोणूच बापा सरशी वचो ना बगर म्हज्या वरवीं. तर जेजूचें नांव तुवें घेतल्या शिवाय आनी तें सत तुवें उजरल्या शिवाय तुका जिवीत मेळचें ना. आनी तें जिवीत म्हाका मेळटलें जाल्यार म्हाजें मन हांवें बदलूंक जाय, म्हजी चिंतनां हांवें बदलूंक जाय, म्हाजी आशा हांवें बदलूंक जाय, आनी म्हाजें मन हांवें फकत जेजूच्या नांवान ह्या उतराचेर दवरूंक जाय. तें एकूच वाट आसा, आनीक वाट ना. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां जेजू. Argan Jesus. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. सो उदाहरण तुमकां दिवपाक सांगचें म्हणल्यार हांव म्हाज्या जिविता वयल्यान एक धाकटीशी तुमकां गोवायकी दिता. म्हाका थोड्या वर्सां फाटीं एक शॉक येयलोलो. म्हाका कितले जाण वगता हिंगा वास्को म्हणल्यार कोण वळखना, थोडी फाटल्यान तिचो वगता, खूब थोडी वगता. प्रेज गॉड. जाल्यार तुमकां म्हाजी खबर आसची, थोडीशी धाकट्यान एक धाकटीशी म्हाजी गोंय घेता. कित्याक कारण मन बदलपाक कितें करून आमकां जाता. म्हाका धाकटोसो शॉक येयलोलो. धाकटो म्हळ्यार बरो व्हडलो शॉक. आख्खी सायड म्हाजी गेलोली, हात गेलो, पांयांक सकयल, पोटाक बुराक, फाटीन हें आक्कोल आसलोलो, आनी एक पॅरलायज जाल्ले भशेन एक सायड म्हाजी उरलेली. आनी दोतोरान म्हाका 3 वर्सां बेडा वयली शिक्षा दिलोली. पूण हांव देवाच्या उतरान नासलो. शॉक येयलो तेन्नाय पयले सुद्दां हांवें म्हाजें मरण स्विकार केलें. हांव मेलो म्हूण सांगलो आनी हांव पडलो सकयल. म्हाज्या हातीन कनेक्शनाचें हें आसलेलें हातीन आसलो आनी हांव मेलो म्हटलो आनी हांव पडलो. जायतो लोक बोल्लो, पूण म्हाजें चेडूं कोणें सांगलें वयर कितें जालां तुमचेर, कोणाक शॉक येयला. आनी ती खबर आयकोन तें धांवन येयलें वयर पावंडे चडोन. आनी तेन्ना तेका मायन सांगलें, बाय हिंगा येयनाका, आमकां दोगांकूय शॉक येयला, मातशें वच आनी कोणाकूय सांग आपय. ते परत गेलें आनी परत धांवन येयलें. हांव सकयल पडलो, बायलेचे ओटयेंत आसलो एका भुरग्या भाशेन. आनी बायलेकूय म्हाजो करंट लागून तेजे हात सगळे सोल्ले. आनी तेन्ना चेडूं म्हजें येयलें, म्हाज्या केंसांक जाता, केंस धाकटे तेन्ना व्हडले आहले, केंसांक धरलो आनी कानान म्हाज्या व्हडल्यान हालेलुया 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 म्हण विचित्र भासांनी तें उलयत रावली. आनी त्याच आवाजा वरवीं पोत्तून म्हाज्या तोंडांतली जाप भायर सरली, हांव सुटलो. हालेलुया. Hallelujah. आतां म्हाका काडुकाचे पोदयेन धांपलोलो तो म्हाका हालेलुयाच्या मंगण्यातल्यान पोत्तून उजवाडाच्या हितून हाडलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तेन्ना म्हाजें मन बदललें. उपरांत म्हाका जायत्या लोकांनी एकठांय सुमार 200 लोक म्हाज्या फाटल्यान जायतो एकठांय जावन एम्बुलन्स हाडून आनी कितें करून म्हाका हॉस्पिटलान व्हेलो. आनी हॉस्पिटलान वयतलो जाल्यार पयलीं जाता आमचें साळगांवकार वास्को हॉस्पिटल, हांव नको गोंयांत तेज्यान जायती व्हडली आहा, पूण त्या काळार तेन्ना साळगांवकार व्हडलें हॉस्पिटल. आनी तिका भितर सकयल तेन्ना 10,000 रुपया पयलीं दवरूंक जाय एंट्री. म्हाजेर मनशाक एंट्री कोत्ताय. पूण म्हाका एकूय रुपया दवरूंक ना. 8 डॉक्टर म्हाका मोदे घालून म्हाजी एजाम कोत्ताले. कोणें पयशे विचारूं ना, कांय करूं ना, आनी तिणी म्हाका डायरेक्ट एडमीट. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. सो त्याक एडमिशन करपाक आनी कोणें आपलो गोंयचो मनीस जावो आसता. त्या काळार तिका कोणाकली बायल आसली, ते बायलेन सांगलें कोण कोण, हांव 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 म्हणलें, तेन्ना तेणें एंट्री मारली आनी त्या दोतोर समजली ती म्हजी बायल म्हणून. म्हाजी बायल घरा भायर आसली आनी खंयच्या बायलेन सायन मारली आनी म्हाजी बायल म्हणून म्हाका बेगीन एंट्री केली. आनी त्या उपरांत हांव त्या हॉस्पिटलान आसतना त्या जाग्याचेर म्हाका चलोंक भोंवंक जायनासलें, सारकें उलोवंकूय जायनासलें. फकत हांव प्रेज द लॉर्ड आनी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पूण जायतीं भाव भयण आमच्या जमेची जेन्ना जो ब्रदर जॉन्सनीक आसतालो कालांगूट जावं ब्लूबेरी, आमचो थिंगासो रितीर जाताले, थिंगासो थिंगासान जायतो लोक येतालो.
पूण तेन्ना म्हाका ही बोटां कांय चल नासलें, सगळें बांदलेलें आसलें. आनी दोतोरान सांगलें 3 वर्सां. आनी म्हाका तेंच्या ड्रेसींग रुमान येयलो तेन्ना तो सांगूंक लागलो हे भाशेन. तेन्ना हांवें सांगलें दोतोर म्हाजो देव फकत 3 दीस रावला. कितले दीस? 3 दीस रावला भितर. हांव चड जाल्यार 30 दीस रावता रे. और 3 वर्सां नाका म्हाका. कितले दीस? 30 दीस. हांवें फुडलो झिरो काडलो आनी फाटल्यान लायलो. थँक्यू. आनी म्हजी येवजण न्हू आं. हांव नकळो कित्याक उलयलो, म्हाज्या तोंडान आपशीं ती उतरां भायर सरली. आनी खरें म्हणशी जाल्यार सारके 30 दिसांनी, एक दीस मायज ना, ना एक उणो ना, 30 दिसांनी म्हाका दोतोरान डिस्चार्ज दिलो. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पूण थिंगा काबार जावंक ना. म्हाका लासलोलो म्हणटच गाय आसले म्हणटच सगळें बांदलेलें कांय कळून जालें, सगळें जाम जालो आसलो. आनी म्हजें बोट पिड्यार जालें म्हणून एक्सरे काडले तेन्ना दाखयलें तें बोट काडूंक जाय, पिड्यार जालो. हिंगा गांवा जालोलो त्या गायाकूय सारकी आडूच कवतालें, मास नासली. तेजें मास दोतोरान तें लासला म्हणून काडून उडयलें. कात नासली. आनी म्हाज्यान मातसो देखून हात असो तेकोंक जायनासलो, भोव मागतालो. पूण फकत त्या दिसांनी हांव आनी दुसरें मागणें कांय नासलें म्हाज्या तोंडान. आनी कितें सांगपाचें उलोवपाचें नासलें. दूख येयलें तेन्ना मातशें रडपाचें. पूण चडशें हालेलुया, थँक्यू जेजस, हालेलुया, थँक्यू जेजस, ही म्हाजी उतरां आसलीं. आनी उतरां उलयता तेन्ना सॉरी हांव मातसो फाटीं आतां पत्तो हॉस्पिटलान आसलो तेन्ना कोणाक म्हाजे कुशीक हाडला आनी डेंगू जाल्ल्या मनशाक घातलो. खंयच्या मनशाक? डेंगू जाला. हांव हिंगा आनी तो हिंगा. दोगांय कडेन चिंतलें आसतलें म्हाजी गुड नायट आनी तेजीय गुड नायट म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवान चिंतूना. देवान ताका धाडलो म्हाज्या फुड्यान आपणाचें उतर ताका दिवंक, तो काडोका नासलो ताका उजवाड दिवपाक. हालेलुया. Hallelujah. आनी हांव तेज्याशी गेलो, थिंगा बसलो. म्हाका म्हाजें कांय पडलेलें नासलें, म्हाका न्हिदोंक जायनासलें. टायराचे ट्यूब घालताले आनी ते बेळेचेर न्हिदयताले. पूण हांव न्हिदनासलो, उठोन भोंवतालो आनी सगळें रातभर म्हणजे जाल्यार 4-5 वरां पासून रात सरोसोर हालेलुया, थँक्यू जेजस, हालेलुया म्हण भोंवत रावतालो. पूण त्या वेळार तो भुरगो थिंगा सुरू आसलो. तेजी कोण फामील एक बायल कोण आसली आनी कोण नासलें थिंगा. तेका विचारलें कितें जालें? तो जोर येयला. कसलो जोर रे? जोर येयला 3 दिसांनी घरा वचोंक जाता. तूं 5 दिसांनी घरा वयता मरे तूं? पळय म्हणलो. आनी हांवें ताका तें हालेलुया आनी कितें म्हटलें आनी ताका एक भासावणी दी. ती भासावणी जावन आसा मॅथ्यू 8:14. ही तुमकां कोणाक जोर येयलो जाल्यार ही भासावणी तुमी घेयात. कोणी तुमचें मन बोलदून ती भासावणी घेवंक जायी. 100% जोर पडोन वेता. मॅथ्यू 8:14 वाच गो बाय. आनी जेजून पेद्रूगेर वचून ताचे सासूक जोरान आंथरुणार पडलोली देखली. जेजून कितें केलें? कितें केलें जेजू? पेद्रूचेर पावलो आनी पेद्रूची सासू म्हण पेद्रू काजारी तेजे सासूक जोर येतालो आनी ती हातूंत आसलोली. ती तिका पळयली. मागीर ताणी तिच्या हाताक धरिना फुडें जेजून ताच्या हातीक कोणाच्या हातीक धरलो? सासू जोर मायची. येयलेल्या तेजे सासूक. मागीर तिचो जोर पडलो तिचो जोर गेलो. मागीर आनी उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. आनी ती उठोन ताची काम सेवा चाकरी करूंक लागली. जोरान हातून रावली. पेद्रूची सेवा चाकरी करूंक देवड जायनासली. पूण जेन्ना जेजू आयलो तेन्ना तिच्या हातीक धरलो जेजून. तेन्ना ती उठोन तेजी चाकरी करूंक लागली. कोण येयलो भितर तेज्या? कोण येयलो? पावर जेजूचो, पदवी जेजूची, जी पवित्र आत्म्याची पदवी जेजू बरोबर आसली, उजवाड आसलो. तो उजवाड जेजूच्या हातीक तिच्या हातीक धरना फुडें तिच्या भितर गेलो आनी तेजो जोर गेलो. आयज पासून ही पदवी जो कोण जेजूक स्वता म्हणटा, जे तुमी म्हणटात हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड,
सोयतानाक दुयेंसाक रागाक म्हजेर अधिकार ना जाल्यार जो कोण दुयेंस जाल्लो आसा जाल्यार त्याच्या हातीक धरून तुज्यान म्हणूं येता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका सुटका मेवली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. उत्ता तें तूं करिना, तूं उतर उलयला पळय तें त्या भयणीच्या त्या भावाच्या कानान भितर सोदता, तो निवाडो घेता आनी तेका सुटका दिता तें देवाचें उतर. हालेलुया. Hallelujah. आनी नांव जोडटा कोण मागीर पॉवरफुल ब्रादर. पॉवरफुल ब्रादर न्हय, पॉवरफुल जेजूचें उतर. आनी आयज पासून ह्या जोराक सुटका दिवपाक खंयच्याय भुरग्याक देवाक स्वत म्हणटल्याक देवानी पदवी दिलोली आसा. हालेलुया. Hallelujah. तेकाच लागून तेणें म्हटलां मन बदलात स्वर्गीयेचें राज लागीं आसा. स्वर्गीयेचें राज कसलें? स्वर्गीयेचें राज कितें? उगीच रावतात तुमी. हांव बरो दिसना तुमकां? बरो दिसता म्हण म्हाजी बाय सदांच सांगता म्हाका. तुमकां दिसना बरो? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. आर्गां जेजूक. Arkan Jesu. स्वर्गीयेचें राज कसलें? जाय तुमकां खंयचें राज कसलें राज तें? हांव जें कितें उलयता जाल्यार पवित्र आत्मो म्हाका उतकें करता, हांव थिंगाच वयतां आनी हितून आहा तेंच उलयता. त्योच भासोण्यो तुमकां दितलो. हांव म्हाजे दुसरे दिवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. रोमकारांची जीट 14:20-17 ही बोल. देवाचें राज कितें तें पडोवन घेया. जेजून थिंगाय सांगलां मन बदलात देवाचें राज लागीं आसा. आमकां देवाचें राज जाय काय संवसाराचें जाय? दोन राजा आसा. कितले राजा आसा? दोन राज आसा. एक संवसाराचें, एक देवाचें. तुमकां कितें जाय तें विचून काडूंक तेव्हा तुमकां म्हाका फ्रिडम दिला. बस. तोर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, खूब राष्ट्रांचो रोमकार. रोमकार होय. कितें सांगता तूं? 4. 14:17. प्रेज द लॉर्ड. 14:17. कित्याक देवाचें राज आमच्या जिवितांत खाणा पिणाचेर दवरलेलें ना. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक खावंक जेवंक नाका? कोणाक खावंक जेवंक नाका? आनी ते देवान दिवना? पूण देवाचें उतर कितें सांगता हिंगा? देवाचें राज खाणा पिणाचेर दवरलेलें ना. बागेन पावलो सांगता कोडे आसल्यार हांव जाय ती खावंकूय जाणा, ना जाल्यार उपाशी रावंक जाणा. म्हणून तेका ह्या खाणा पिणाचेर ह्या संवसाराच्या हेचे नोदरेचेर तेजें नासलेलें. ताची नदर खंय आसलेली? फुडें वच. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान सॉरी. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाक मानता तें करूंक. कोणाक म्हणटा तें? बायलेक. गोवाक. कोणाक म्हणटा तें? भुरग्यांक. नराक येतलो तांकां न्हू? इश्टाक ना? कोणाक म्हणटा तें? देवाक मानता तें. देवाक कितें म्हणटा? आनी सगल्या मदें शांती सांबाळूंक. प्रेज द लॉर्ड. सगल्या मदें शांती सांबाळूंक. देवाक कितें म्हणटा? सगल्या मदें झगडी करूंक. सगल्यांचें नांव पिड्यार करूंक. कोण कोणाचें हांव बरो ती बरी न्हू. जाणा मुगो बाय, खबर सांगता एक. तें गो शेजारचें कारमी न्हू. कोण तें? शेजारचें कारमी न्हू. बोकडे बसल्या मुगो आनी सगल्यो बोकडी आमचेर येता वट्टान आनी सगलीं झाडां खाल्लीं. आतां कारमिनान बोकड्यो वट्टान धाडलेली मजा ना. हांव कारमिनाचें नांव पिड्यार करता. हांव कारमिना कडचो कोट्टा. बोकडे पोट भरून सुसेगाद आहा. झगडी कोणा कडेन? शांती आहा म्हाका? देव शिकयता आमकां. त्या बोकड्यांक लागून वो आनी कित्याक लागून आमची शांती इबाडी नाका. ही शांती जावन आसा पयलो गिफ्ट जेजू मरोन जिवन जालोलो तेन्ना आपोस्तलां मदें तेणें विस्तारलेलो. शांती तुमकां.
आयज आमी मेल्ल्या मरण जेजून जिवन जाल्ले अशी आमी आयज येयल्यात. तेणे आमकां गाबोवन हाडल्यात. कित्याक हाडल्यात? ही शांती अनुभवूंक, हे शांतीचो गिफ्ट तुमकां घेवंक. प्रेज द लॉर्ड. हे पयलें राजाचे एंट्रन्स, हे पयलो पावंडो देवाच्या राजान भितर सरूंक. जो म्हाका शांती ना हांव देवाच्या राजान पावचो ना, तेर म्हाका उगडचें ना. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुका तर तुजो भाव वडकोना, ओ तुजो भाव तुका फुड्यान घेयना, जाल्यार तूं भावाचेर वयतली? कोण वयतली? ओ एक भयण भावाक बरें करिना, तो भाव ते भयणीचेर वयतलो? शांती आहा त्याच्या मध्ये? देवाच्या राज्यांत आसा? आमी क्रिस्तांव न्हू? हय, कित्याक ना वचना? कित्याक जायना आमकां? कित्याक आमच्या भितर शांती ना. पयलो गिफ्ट पयलें तेणें देवाच्या राज्याक भितर सरपाक जेजून आपोस्तलांक दिलोलें. शांती तुमकां. ते भियेलेले, ते दुबावलेले, भूत येयला म्हण. कोण येयला? भूत. हो मेलो आनी आतां हिंगा कसो? पूण तो पवित्र आत्म्यान हिंगा उबो आसलेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. त्याच भशेन ती पवित्र आत्म्याची ताकद म्हज्या भितर येता, शांती भितर येता, तेन्ना हांव समाधानान सोमेस्ता मध्ये ही शांती वांटा. जरी म्हाज्या भितर ती शांती ना, म्हाज्यान तुका दिवंक जावची ना. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि कुशालकाय शिपडावन की देवाचे राज आमच्या जिवितान चोडटा वाडटा. आणि कुशालकाय शिपडावन, आणि कुशाल काय शिपडावून, कित्याक शिपडावून? कुशालकाय कुशाल काय शिपडावून देवाचे राज आमच्या जिवितान वाडटा आणि चोडटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देवाचे राज कितें आमकां समजता? देवाचे राज कितें? मोग, शांती, काल्तिकाय, ल्हानविकाय, समजीकाय, सोंसणीकाय, दया, काकूत, बरेपण, बोगसणे, हे जावन आसा देवाच्या राजाचे गुण. आणि ते जावन आसा एका उतरान पवित्र आत्म्याचे गिफ्ट. हालेलुया. Hallelujah. आता हे खूंय आसात? हे खूंय मेवतले? मोग खूंय मेवतलो? शेजान्नी कोडे. मोग कोणाको मेवतलो? रोमकार चेट 5 विसर 5 वड मोग खूंय हा तो आमकां दाखयता. कोणाचो मोग? शेजान्नीचो मोग न्हय. प्रेज द लॉर्ड. आमचे मन बदलूंक मोग खूंय आहा? कोण सांगनात तुमी? मोग खूंय आहा? हा? देव म्हणल्यार मोग, तें देवाचें नांव जालें. पूण खूंय आहा मोग? बस. हो बरवोसो आमकां फटयना. 5-5. 5 हो बरोवसो आमकां फटयना. मागीर कित्याक? आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. मोग खूंय आहा? मोग खूंय आहा? आमच्या काळजांत आसा. काळजांत आसूंक जावो मोग. तेन्नाच म्हाज्यान दुसऱ्याक बरें करूंक जाता. बायलान मोग आहा तो दुसऱ्याक बरें करना. तो मोग कसलो? आपसुवार्थी. तो मोग कसलो? सुरोपायेचो. तो बाप बरो दिसता, तें बाय बरें दिसता, म्हाका केन्ना मेवतलें, हांव केन्ना वयतलो तेच्या बराबर, हांवें 2 तिकेटी काडल्या, येता गो बाय तूं, बाय बरें दिसता. हो कसलो मोग? संवसाराच्या राजाचो. हालेलुया. Hallelujah. हो कसलो मोग? संवसाराच्या राजाचो. पूण ओतिमीक राजाचो मोग देवान आमच्या काळजांनी ओतला. आणि तो मोग कसलो? तो मोग जेजून आमचो केला पळय तो. क्रुसार मरोन आमच्या पासत रगत वारयलें, आमचे अपमान, आमचे कोश्ट, आमचे दूख आपणें सोंसलें,
आमची पिडा आपणाचेर घेतली आणि म्हटले बापा तांकां बोगस. हे बोगसणे जावन आसा दुसरो फावंडो आमच्या जिवितान देवाच्या राज्यान भितर सरपाक. हालेलुया. हालेलुया. जरी मोकळे बोगसणे हा जाल्यार म्हाज्यान देवाच्या राज्यान प्रवेश करूंक जाता. हालेलुया. आणि हे हालेलुया. बोगसणे जर हांव दिता जाल्यार दोतोराच्या वखदान तुजी पिडा बरी जावंक ना जाल्यार जरूर ह्या बोगसण्या उद्देशी तुजी पिडा 100% बरी जाता. हालेलुया. हालेलुया. बोगसणे जावन आसा एक दैवीक वखद. जायते फावटी दोतोर म्हणटा कांय ना पूण तूं म्हणटा म्हाजी मायग्रेन आसा. दोतोर म्हणटा तुका कांय मेळना कांय दुयेंस ना पूण तूं म्हणटा म्हाजी तकलीच सोडटा. आनी तेन्ना तर तूं हांव उगडास करीत म्हण म्हाजेर चूक केल्या तेका बोगसुपाक. हांवें चूक केल्या म्हणून न्हय. कोणें चूक केल्या? कोणें म्हाजेर शेजाऱ्यान म्हजे भावान म्हजे भयणीन कोणें तरी म्हजेर चूक केल्या तेका बोगसुपाक म्हाका उगडास येवंक जावो. आनी हांवें तेका म्हज्या काळजा मनांतल्यान सांग बापा लागीं मुखार दवरून जेजू लागीं जेजू हांव तेका बोगशितां जसो तुवें म्हाका बोगशिला तुज्या रोगतान. हालेलुया. हालेलुया. आणि तेच घडयेर एका 15 मिनिटां 5 मिनिटां भितर पासून तुजी मायग्रेन नान जातली. हालेलुया. 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 अर्गा जेजू. आर्कान जेजू. आनी आमकां जेजून व्हडल्यांतलें व्हड देणें दवरलां त्या खुर्सा वयल्या मोन्ना उद्देशी. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अर्गा जेजू. आर्कान जेजू. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जेजू. हालेलुया. हालेलुया. पहिले गेले पहिले बस पहिले पहिले Matthew 4:17 4:16 काढले. तेन्ना Matthew 4:16 काळोखांत रावतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मोरणाची सावडी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. काळोखांत रावतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड उदेलो. आयज आमची जिवितांत जायते हिंसांनी काडूक आसा काय ना? आसा. आमकां उजवाड जाय काय ना? जाय. आनी त्या उजवाडाक सोदूंक आमी आयज हिंगा पावल्या. कोणे हाडले आमकां ओडून हिंगा? आमी येयल्या भुशेन आमकां दिसता जाय. पूण जोनाच्या शिव वर्तमानान 6:20 वरान 40:04 वडीन आमकां उगडास करता. कोणूच आपले कुशेन येवंक ना पूण म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान तुमकां एक एकल्याक वेचून काडून म्हजेशी हाडल्या. हालेलुया. हालेलुया. कोणे हाडल्यात आमकां? कोणे हाडले आमकां? देवाचे आपोवणे आमकां जेजूशी. आनी जेजू म्हणटा असल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसाक जिवंत कोत्तलो. निमाणो दीस केन्ना तो आमचो? नको तो जाणा जावंक जाय. शिकया. निमाणो दीस जावन व्हेरी गुड. गॉड ब्लेस यू. हे भाशेन कोणी विचारीत जाल्यार कितें तरी एकामेकाक आन्सर करूंक मेवता. पळय कितें जाता तें आमकां. निमाणो दीस जरी आयज हांव दुयेंत आसा म्हाज्या निमाणो दीस म्हणल्यार दुयेंसाचो नाश करून हांव देवाच्या राज्यान प्रवेश करता. बरो जाता. निमाणो दीस जालो काय ना दुयेंसाचो? हांव जिवन जालो काय ना? हांव बरो जालो काय ना? वय. हो जावन आसा निमाणो दीस. आनी ह्यो निमाण्या दिसाक एंट्री दिता तो जेजू. जो कोण कश्टवता जो कोण हजेच्या बारागाल आसा तो म्हजेशी यो हांव तेका समाधान कोत्तलो. सांगला जेजून? खूंय सांगला? मॅथ्यू 11:28 29 कितें सांगला? म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात. कितले जाणांक शिकतात? कितले जाणां जू घेतात आमी? जू म्हणल्यार कितें? जू म्हणल्यार कितें? जू बैलांचेर घालताय तें न्हू. हें जेजूचें जू वेगळें.
जू म्हळ्यार कितें शिकोंक आपयता तो म्हज्या लागीं शिकात. आतां कितें शिकतले आमी जें कितें भासावण्यो आमकां जाय आमकां वाट जाय ज्यो जाल्यार हांव वाट हांव सोत हांव जिवीत आमी पयलीं शिकोंक जाय वाट आनी वाट शिकतली जाल्यार आमकां जाय पवित्र आत्म्याचे फळां. कितें जाय फळां जी फळां आमकां दिल्या आनी फळां तो सांगता. देवाच्या शिव वर्तमानान 16-20 वरांत तो दाखयता आमकां तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना हांवें की तुमकां वेंचून काडल्या आनी नेमल्यात तुमी वेचे आनी सोबाम फळां दिवची तोखता तसली फळां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कसली फळां खंयची फळां तोखता कसली फळां तोखता जे म्हाज्यो कन्यो जावन आसा एक फळ ज्यो म्हज्यो कन्यो तुज्या जिवितांत बरेपण हाडटा तें फळ तोखता. तें फळ देवाच्या उतराचें उतर. स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो म्हजें उतर Sorry. उलयत न्हू तुमी जाणात तुमी पूण उलयनात भिता उलोवपाक. कोणाक भिता तुमी हांव तुमचे भाशेन पयलोच सांगलां हांव FIL नाल सद्याक आंगुठा शाप तुमकां आयकत जाल्यार तुमकां दिसची ना स्वत मानची ना तुमी. हांव इस्कॉल शिकलां हे 40 आनी 9 वर्सांचे पिरायेर. हालेलुया. Hallelujah. आनी फकत तो बायबल शिकला आनी कांय शिकोंक ना. तोय जाल्यार रडोन रडोन देवा कडेन मागला म्हाका बायबल शिकय आनी कांय नाका म्हाका संवसार गिरेस्त कांय नाका हो आनी कांय ना म्हाका 2 वर्सां दी हांव उतर शिकपाक तुजें. आनी देवान म्हाका शिकयलो पवित्र आत्म्यान म्हाजे कुशीक बसोन म्हाका शिकयलो. तान आनी भूक म्हाजी वाडयली. रात आनी दीस म्हणटे भाशेन हांव बायबल वाचूंक नको आसलो. ABCD जाणा आसलो सारको तसोय न्हू सायनूय मारतालो पूण तरी आसतना हांव तेका सायन माती पत्तून करतना म्हणटा हांव आंगुठा शाप कित्याक हांवें केन्ना पेपर वाचूंक ना. पेपराचे वयले कितें आहा तें म्हाका समजना फकत फोटो पळयतालो आनी हांसतालो. प्रेज द लॉर्ड. पिशे कितले बडे आसता जाणा तुमी पिशे कितले बडे आसता 2 पावटी आसता. हॅलो पिशे कितले बडे आसता 2 पावटी आसता. तुमी वचा पळयतले कित्याक आसता 2 पावटी कशें आसता तें जाय तुमकां प्रूफ जाय. पयले पावटी तितूलो एक पिसो हांव. प्रेज द लॉर्ड. पयले पावटी लोक आसता म्हूण तो आसता तेका खबर ना कितें जालां पयलीं पूण थोड्या काळा फाटल्यान तो समजता लोक कित्याक हांसलोलो पळय तो उगड आसा आनी मागीर तो आपूण आसता एकलो. हालेलुया. Hallelujah. वय काय ना तो सदांच पिशे 2 पावटी आसता तसलो तितूलो एक पिसो हांव. हालेलुया. पूण Hallelujah. आतां देवान म्हाका काडोकातलो काडून उजवाडाचो पिसो केला. हालेलुया. आतां हांव Hallelujah. एक 2 पावटी 3 पावटी 4 पावटी म्हणत रावता. हांव देवाच्या मोगाक पिसो देवाच्या उतराक पिसो. आतां मनशाच्या उतराची म्हाका तितली पर्वा लागना. हालेलुया. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. तर म्हाकाय जाय ह्या पिश्या भाशेन तुमी पिशी जालोली. हालेलुया. Hallelujah. आनी देव कितें वता पिश्यांक खबर आहा तुमकां पिश्यांक वयर काडटा शाण्याक सकला जें वयता. तुमी समजशात तुमी जे शाणेपण काडून सकल उडय म्हणटा म्हण हांव सांगता. देवाच्या मोगान तुमी बरोवन पिश्या भाशेन देवाचें उतर उलोवन पिश्या भाशेन तें उजार करून जें तुमकां दिसना पूण तें तुमकां दिश्टी पडटलें 100% आनी तुमी तेन्ना तें पिश्या भाशेन देवाच्या मोगान पडटलीं. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां जेजू ताका लागून आसा काडोकान आसल्या लोकांक एक व्हड उजवाड पडेलो. खंयचो उजवाड पडेलो जें कितें घडोन आसलें जें कितें जाय नासलें जें कितें चिंतालो जावचें ना म्हणून पूण तें देवाच्या उतरान जालें. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना जेजूचो पाटलाव केलो जेजून म्हाजो पाटलाव केलो आनी हांव जेजू बराबर गेलो तेन्ना तो उजवाड हांवें पळयलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जशें ते गालिलियान काडोकान आसलोली तेन्ना जेजू ते वटेन वयतालो तेन्ना जेजून फुडें 16, 17
मॅथ्यू 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 जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें 16:17 4:16 आमी आसा तिगाच राव भयणी मुखार वचनाका थांबून दवर पाव कागद पण नाका काळ काडोकान असल्या लोकांना उजवाड पडयलो Yeah. तेन्ना तावन जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बोदलात, कित्याक सर्गीचे राज येवचें जालें. ते 17 Yeah. 16 वाजले तू काडोकान रावत्या लोकांनी कोण उजवाड देखलो काळोखांत रावतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मोरणाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. आता ओठ राखली 18 गालिलेयाच्या दोयऱ्याचे देगेर चलतना ताणें दोगा भावांक पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोरयांत पागेर मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताका म्हणलें ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले कारवी करतलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. आमी जेजूक आपणायला काय जेजून आमकां आपणायल्या आमी जेजूक म्हणटा काय हांव जेजूचो मोग करता म्हणटा काय ना हांव जेजूचो मोग करता हांवें जेजूचो पयलो मोग केला काय जेजून म्हाजो पयलो मोग केला ह्या काळोखान आसलेल्या मनशांक हे हारव्यांक तुमी जाणा हारी कसले ते न्हू काय बरे सोबीत आसता ते काश्टी मारून काय बरे सोबीत मोगाड उलयतात ते हारयां बाजारान मार्केटान पयल्यान तुमी नुस्तें विकता तेन्ना काय बरी मोगान एकामेकाक ते करता ती बाय बाय बाबा खुदा गे एकामेकाक बरो आदार दितात न्हू काळोखान आसलेली मनशां तितूंतल्यान देव दोगांक काडटा आनी आपलो उजवाड दिता केले कित्याक आपलो त्या हारयाच्या जातीतलो त्या हारयांतलो एकलो हारी हांव हारी प्रेज द लॉर्ड हांव तो हारी आनी निजाचो हारया असो बेश्ट आसलो सांगता म्हणून न्हय ओरिजिनल म्हाजें जलोमूच म्हाज्या शेपाय शेमांचो म्हाज्या पांय मांयचो म्हाजो सगळो हारयांचो जलोम हांव तेन्ना काश्टी मान भोंवतालो आयज हांव बरें कालसांव घालून भोंवता देवान म्हाका मेळगेचेर दवरला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेणें म्हाका विचून काडून हाडला कोणें हाडला जेजून हाडला तेणें म्हाजो मोग केला हांव बरो म्हणून न्हय हांव तेजो मोग करता म्हणून न्हय हांव बरो सुपिरियर म्हणून न्हय कोणाक सोदूंक गेलोलो जेजू हारयांक शेणलोल्यांक तितूंतले शेणलोलो एकलो तो हांव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तुम्ही सगळीं बरी सोबीत ना तुम्ही बरी हालेलुया Hallelujah. काडोखान असल्या लोकांक तो सोदूंक येयलो आनी मागीर तो विचून काडटा आनी ह्या लोकांक घेवन कितें करता आपणाची एक मिनिस्ट्री करता आनी आमकां ते एक उतर आहा अशें म्हणटा एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 16:31 16:31 आनी आमी रोमकार म्हणटोच 16:31 ताणी ताका सांगलें, सुमया जेजूचेर वावाट दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारोन मेळटलें. हालेलुया ताणें ताका सांगलें सोमिया जेजूचेर बाबाट दवर तुका आनी तुज्या घराण्याक तारण मेळटलें आनी हेंच उतर म्हाकाय जेजू म्हाका सोदूंक येयलो जेजूच्या उतरा उदेशी म्हाका तें उतर मेवलें
एका भावा कडल्यान म्हाका उतर मेवलें आनी हें उतर म्हाका सदांच हुस्कावंक लागलें. ह्या उतराचेर भावाड दवर, तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. आनी आयज हें खरें जालें. जायतीं वर्सां आदी सावन हें चालू जालें. हांव आनी म्हजी फामील, म्हजी बायल, म्हजे भुरगे आमी आतां तेज्याच हाट्या हाट भोंवतात. हालेलुया. हालेलुया. आमकां आयज तारण मेळ्ळां हें आमी मानून घेता. मोगाचें तारण, एकोठाचें तारण, एकामेकाच्या सांगाताक रावपाचें तारण, एकामेकाक आयकोपाचें तारण. कोण एकामेकाचेर वयर वचना आनी कोण आपणाचें हें आनी ना म्हाजें अशें म्हणटलें आमच्या जिवितांत घराब्यान कोण एक ना. कित्याक आमच्या सांगाताक कोण आसा? ताजें उतर आसा, ताजेर भावाड दवरलेलो आसा. काडोकान शेणलेलें, हांव शेणलेलो काडोकान. हांव घर विसरलोलो, हांव घर नासलोलो म्हणटा ते भाशेन. केन्ना खूंय पावतालो, खूंय राती रावतालो, खूंय दुखणार बसतालो, खूंय आनी कितें करतालो म्हाका खबर नासता. पूण तें उतर जेन्ना मेळ्ळें, तें उतर म्हाका मेळ्ळो. देवान एक देवदूत धाडलो. तो एक म्हजो भाव जावन आसा जॉन्सन ब्रदर. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवान ताका बॉम्बेसान स्पेशली हांव म्हणटा म्हाका लागून गोंयांत धाडला. हांव आतां येता आसतना सांगतालो म्हाका लागून ब्रदराक देवान गोंयांत धाडला. आनी पयलें पावल तेणें म्हाज्या घरांत दवरला. हांव बरो ना म्हणून ताका बॉम्बेसान स्पेशली आपोवन हाडलेलो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी तेणें म्हाका एक भासावणी दिलोली पयलीं. म्हाका वाचूंक वना. तो गोंयां येवच्या आदीं, ती गोंयां येवन पासून तीच भासावणी म्हाका तेणें दिलोली. आनी ती तेणें म्हाका बुकाचेर वाचूंक न्हय पूण फोनाचेर तोंडान वाचून शिकयली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती हालेलुया. भासावणी तुमकां जाय? तुमकां जाय? हांव पिडेस्त आसलो, हांव मन्नात आसलो. मोत्तोलें मरण म्हाजें स्विकार केलेलें. हें पयलें मरण. दुसरें शॉक येयला तेन्ना. म्हळ्यार कितले बरो मनीस आसलो पळय हांव. देखून आयज हांव बरो म्हणून आसा ना. देवान पातक्याचो मोग केला देखून हांव आसा. आतां हांव ताका परगट करूंक आसा. हालेलुया. हालेलुया. म्हाका लागून आयज ह्या पिडेस्ताक लागून, ह्या अपमानीत मनशाक लागून, ह्या दारूण मनशाक लागून जेन्ना देवाचो हांवें स्विकार केला, आतां म्हाज्या भुरग्यांक, म्हाज्या फामिलीक तारण मेळ्ळां. हालेलुया. हालेलुया. ते तिगासोर सांगता जॉन 16 म्हणजे धरून इतिहास 16:20-31 वड. प्रेज द लॉर्ड. आयज हें उतर तुमकांय. तुमी एकली येयल्या जायत, घरान सगळी फामील आसा, पूण तुमी देवाचें उतर स्विकार केलें जाल्यार, त्या उतराक जर तुमी तुमचें मन बदललें जाल्यार जरूर तुमकां लागून तुमच्या घराण्याक सुटका आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आनी जेन्ना हो भाव आमचो वास्को आमच्या घरान, देखून म्हाका तेणें नांव घातलें. वास्को हो नांव कोणें घातलां? ब्रादरान घेतो म्हाजें नांव नको आसलें. एक व्हडली मिटींग जालोली आनी म्हाजो बाचो आसलो ऑलरेडी. तेज्या उद्देशीं तो गोंयान पावलो म्हाज्या फुड्यान. आनी तेणें ऑलरेडन म्हाका मामा म्हणटा म्हणून तो सोदतालो कोण कोण कोणें हाडला, कोणें ऑर्गनायज केलां. तेणें मामा 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 म्हणलें. कोण मामा म्हणटा खबर ना. जॉन्सनाक दुसरें नांव येवंक ना. म्हणलें वास्को वास्को मामा. आमी खंय या वास्को. आनी तेणें नांव घायलें वास्को मामा. पूण खूब दुखलें त्या दिसाक. कित्याक मामा म्हटलो तेन्ना आमी गाडयांक सगल्यांक मामा म्हणटाले. आतां हांवूय गाडी जालो. वय काय ना. मामा म्हणना गाडयांक. मामा गाडयांक मामा म्हणना. गाडयांक मामा म्हणना. तुमच्या कडेन म्हणना आसतलें. आमच्या वास्को सगळे मामा म्हणटा गाडयांक. आतां पयलीं चड दुखलें तेन्ना, पूण हांवूय गाडी जालो. हांवें म्हणलें कितें म्हण नांव दिलें म्हाका. सगलो लोकूच पळोवंक लागले मामा मामा वास्को मामा. वयता थिंगा मिटींग वयता थिंगा वास्को मामा वास्को मामा. पूण जायत्या काळा उपरांत हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत, समजल्या उपरांत इतलो खुशाल जालो, इतलो खुशाल जालो. हें नांव म्हाका देवान दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें नांव म्हाका देवान दवरलेलें. जसो सावलू आहलो ताका पावलू केलो, सिमा आहलो ताका पेद्रू केलो, जाल्यार हो अण्णाडी आहलो ताका मामा केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी तें चिंतून चिंतून आतां उणी जाल्यार 10-15 वर्सां जालीं. आतां खुशालकायेचें जिवीत काडटा. वास्को मामा म्हळ्यार खुशाल. कोणाक हांव खंय वयता जाल्यार नांव कितें रे? वास्को मामा. कोणाक पळयता म्हाज्या हें नांव कसलें? हांवें म्हळें वास्को नांव गांवचें आनी हांव त्या गांवचो मामा. आतां हांव सगळ्याचो मामा जाला. वास्को जालो न्हू, बॉम्बेन मामा वास्को मामा, मेंगलोरान गेल्यार वास्को मामा.
आमच्या गोंयान हुंय चारूय गोंयच्यांनी पावल्यार वास्को मामा म्हाज्या नांवान म्हाका कोण वळखना. वास्को मामा म्हळ्यार कोणूय वळखता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि हो जॉन्सन भाव येवन ताणें म्हाका ही भासावणी शिकयली. थिंगासान येवन पोत्तून हिंगाय तो म्हाका शिकोवपाक लागलो बसून म्हाज्या फुड्यान. रोमकारांची चीट 4:20 वर 17 गोड. म्हाजे बायलेक मातशें वयर हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. वाच गो बाय ती. रोमकारांची चीट 4:20 वर 17 गोड. कितें सांगता आयकात. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंच जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसाश्यो करता. कोण करता त्यो? देव. कोण करता? देव. मागीर ते फुडें खूब राष्ट्र हांवें तुका बापूय केला. ताचेर भावाट दवरून अब्राम देवा मुखार आमचो बापूय. प्रेज द लॉर्ड. ताचेर भावार दवरून अब्राम आमचो बापूय. आतां ही उतरां म्हणून हांवूय देवाचेर भावार दवरूंक पावलो. आनी हांव भावार दवरता हांव बापूय जावंक ना, पूण झेरोल मामा जालो. प्रेज द लॉर्ड. कोण जालो? खूब राष्ट्रांचो हांव मामा जाला. देवान केला हो. ही देवाची भासावणी ही पयली येयलेली म्हाज्या जिवितांत. ज्या दिसा पयलें उतर म्हाका मेवलां तेन्ना. पूण जेन्ना ही भासावणी घेवन रावता वाचता तेन्ना म्हाजे बायलेक एक भास जाली. ताळो ताका आयकोंक येवंक लागलो. आनी त्या ताळ्याक ताणें कितें केलां आनी कितें म्हटलां तें तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंचो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नाय त्यो वस्तू आसाश्यो करता. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंचो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नाय त्यो वस्तू आसाश्यो करता. आनी नाय त्यो वस्तू आसाश्यो करता. प्रेज द लॉर्ड. खूब तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका गोवाय केला. खरेंचो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नाय त्यो वस्तू आसाश्यो करता. आनी नाय त्यो वस्तू आसाश्यो करता. हांव स्वर्गीच्या बापाक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता, कित्याक हे म्हाका देवान निल्ला थिंगा शिकयलां. आर्गां जेजूक. म्हाजी बायल कातोरीस न्हू. म्हाजी बायल बेश्टी कातरां म्हणूंक वचना. पूण जेन्ना ही भासावणी आमच्या जिवितांत रात आनी दीस उजार जावंक लागली, कित्याक लागून म्हाका पेकोवणी जायी. आनी भासावणी म्हणटा तेन्ना म्हाका आदार जावो देखून हांव म्हाजे बायलेक सांगाताक घेतालो. पूण तें काम आहा म्हणटच आपल्या कामान वयतालें गेतालें आनी हांव सुसेगाद आळ पडलोलो आसतालो. कित्याक हांव आळशी जालोलो. तुवें मनीस कितें जाता? आवशी जाता. हांव आवशी जालोलो. पूण देवाच्या उतराक
ताण येतालो आनी भूक येतालो. हांव देवाचें उतर वाचीत वाचीत न्हिदोन देगून तें वाचतालो. आनी तेन्ना त्या दिसाक रातचे न्हिदलेले कडेन देव ताका एक कांतार म्हणोंक स्वप्नान कशें ताका म्हणोंक तिका म्हणोंक लागली. आनी सकाळीं उठोन ते म्हाका सांगोंक लागलें, जाणा आयक हांव सांगता तुका. कितें सांगता? आयक रे. आनी तेणें कांतार चालू केली आनी म्हणूंक लागलें म्हाका राती म्हणलें सगळी रात कोण एकटो शिकयतालो. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून ह्या कांतरा उदेशी देवान दाखोवन दिलें की तुजो घोव सगळ्या राष्ट्रांचो गोवाय जावपाचो आसा. आनी आतां सगळ्या राष्ट्रांक हांव गोवाय जालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आता या फुडें आमकां दाखयता ते हितून या आमी एफिशियन्स 2:10. Let's go. Thank you, Jesus. Pura bashira bakata kushi bakia rada. Pura. Thank you, Jesus. God bless your child. God bless your child. Thank you, Jesus. Fill his legs with your power. Both तुझे. Both even तुझे. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. What's for आम्ही देवाची रचना Praise the Lord. आम्ही म्हणत सगळे आम्ही देवाची रचना रचना. आम्ही देवाची रचना मानता तुम्ही? होय. आम्ही देवाची रचना. कित्याक आमकां रचण्यात देवाक कितें फायदो आहा? देवाक कितें फायदो आहा? आयसा काय ना? कोण उलयना? कोण उलयना? आमची भयण तरी उलय. सदांच प्रॉब्लेम हें करता आमची. बरी मोगाची उतरां आयकता आमी तुकडल्यान. हें तरी एक मोगाचें उतर. देवान आमकां रचल्या. कित्याक रचल्या? देवाक कितें फायदो आहा? आमकां रचल्या ते देवाक कितें फायदो आसा? प्रेज गॉड. आमी ताजें उतर आयकूंक आनी एकठांय एकवट करूंक. प्रेज द लॉर्ड. जे सैतानान राज आदां एवे कडच्यान चोरून येलोले ते राज पोत्तून आमी देवाच्या राजांक पावोवंक आमकां आतां देवान आमचो मोग केला आनी तो मोग देवाच्या फायद्याक आपली भुरगीं एकठांय जावंक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हिंगासर सांगता देवान आमकां रचल्यात. कित्याक रचल्यात? वाचात बरे भशेन आहा जाल्यार तुमकडे बायबल. एफिशियन 2:10. हांव इंग्लीश उलयता ती बेश्टी हा. तुम्ही समजता हांव बरी इंग्लीश जाणा म्हणून. हांव एकूय उतर नको आसलो. हे इश्टेचेर रावन शिकला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बस बाय. आम्ही देवाची रचना रचना आपणे आदी फुडेंच आपणे आदी फुडेंच तयार केलोल्यो बऱ्यो करण्यो वायट कन्यो बऱ्यो कन्यो आमी करता त्यो संवसाराच्यो झगडी. आम्हां कित्याक रचल्या? झगडी करूंक. बायचें बाट आलें भयण आनी भाव झगडटा देखून रचल्या. आपणे तयार केलोल्यो वायट. बऱ्यो कन्यो आमची झगडी कित्याक? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वाच. बऱ्यो करण्यो करून बऱ्यो कन्यो करून. बऱ्यो कन्यो कितें? आम्ही जेवचे खातीर बऱ्यो कन्यो कितें? बाय मोगान पळयता सामकें आशेन आयकता तांबडे घालून आहा पळय तें. प्रेज द लॉर्ड. बऱ्यो कन्यो कितें? कितें सांगता तुका देव? कितें उलयता तुजें मन? म्हाका दिसता तूं कितें सारकें कान दिवून आयकता. बऱ्यो कन्यो म्हणल्यार कितें? 2 कन्यो आसा. आमी संवसारांत 2 कन्यांनी जियेतात. एक संवसाराचें राज, एक सर्गीचें राज. होय काय ना? बऱ्यो कन्यो खंयच्यो? सर्गीचें राज, सर्गीची वाड. जेजूचो पाटलाव करूं. आमी पाटलावदार कोणाचे? कोण? भायल्यान. भितरल्यान कसले? संवसाराचे. म्हाका बरो न्हवरो जावो, म्हाका बरी बंगलो जावो, म्हाका बरी गाडी जायी, म्हाका बरे पयशे जाय, म्हाका बरें पोजिशन जाय. हें राज कोणाचें?
संसाराचे, देवचाराचे आणि तुझ्या चितनातल्यान आशेचे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जी आशा केलेली येवेन ती आयज पासून संसारान चलता. पण जी आशा केलेली देवान आमकां रोचलोली आपले सारख्याची, आपले भाशेची आमी जावंक विश्वासी. कोण जावंक विश्वासी जाल्यार आमकां देवान कित्याक रोचल्या हिंगा? आपणें कितें बरें केलां तें करूंक विश्वासी जावंक. मागीर त्या फुडें बऱ्यो कोरण्यो करून आमी जेवचे खातीर देवान आमकां रोचल्यात. कोणें रोचल्या आमकां? देवान. आतां बऱ्यो कन्यो देवान खंयच्यो केलेल्यो? देवान 6 दिसांनी हो संसार घडून हाडलो, निमाणो मनशाक घडलो आनी देवान म्हटलें बरें केलां, बरें जालां. केलां न्हू, बरें जालां. देवान कितें केलें? बरें जालां. आमी आमकां देवान रोचलें बरें करूं काय वायट करूं? बरें करूं. आमी घरांत 3 जाणां भाव भयणां आसात आनी पायचे जायते बेस आसात. एकूच भाव पूण 2 भयणी. पाय मागीर कितें म्हणटा? पाट बेस पुता. भयणी कितें म्हणटा? पाय मेलो माय मेली, आमकां आटो जावो. हे बऱ्यो कन्यो काय तिगांयनी एकठांय जावन एकामेकाच्या मोगान त्यो स्विकार करून फावो ते भाशेन वांटून घेवपाक जाय आसल्यो. त्यो बऱ्यो कन्यो, त्यो बऱ्यो कन्यो. पण आमी त्यो जावचे बोलले इल्लेशें देऊन कोणाक माय जोडें पडलें जाल्यार आमी खंय चडटा पावंडे? कितें आहा तेंय वगडायता. प्रेज द लॉर्ड. देवान कित्याक रोचलें आमकां? काडोखान जियोंक काय उजवाडान जियोंक? प्रेज द लॉर्ड. आमी उजवाडान जियेता जाल्यार आमीच चाबी तपासून पळोवया. हिंगा सांग देवान कितें केलां पयलीं. उत्पत्ती 1:1 वाच पयलीं. सुरवातेचो बूक आमकां देवान रोचला आनी कित्याक रोचल्या तें हिंगा सावन सुरवात जाता. देवान कितें बरें केलां तें करून आमी जिवोवचे खातीर. आनी तेन्ना हें उतर जेन्ना तें देवाचें उतर आमी सोदून काडटा, देवाचें उतर तर आमी वाचता, देवाचें उतर आमी नियाळटा जाल्यार ते आमच्यो कन्यो थिंगासर आमकां करूंक पावता. प्रेज द लॉर्ड. 1:1 उत्पत्ती. औरंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रोचली. प्रेज गॉड. मागीर पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदकां वयर वचताली. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देव पदवेदार. देवाची शक्ती उदका वयर वचताली. काळोख आसलो. कितें आसलें? काळोख आसलो. देवान म्हणलें काळोख आसा, उजवाड जावं. व्हडल्यान म्हणत न्हू, ना म्हणत. केन्नाय ऑपोजिशन करता तेन्ना तुमकां चड पावर आसूंक जाय. हांव एकलो, तुमी कितलीं जाणां? देवान म्हणोंक ना काळोख आसा, उजवाड जावं म्हणून. देवान म्हणलां कितें गो? उजवाड जावं. उजवाड जावं. जाल्यार आमच्या जिवितांत काळोख कित्याक? तेकाच लागून जेजू काळोख आसलेल्या त्या गांवांत पयलो देंवलो. त्या गालिलियान काळोखान बुडलेली गालिलिया थिंगा पयलो येयलो. तेकाच लागून चुकलेल्यांक, कोण पडलेल्याक, मोडलेल्यांक, पातक्यांक, लोबोरांक, चोरांक विचून काडूंक जेजू पयलो येयलो. पण आमी आयज पासून चिंतना. आमी कितें म्हणटात? जेजू फकत बऱ्या मनशांक मेवला. ती बरी शिकलोली. हांवूय चिंतालो पयलो. म्हाका ब्रदरान आमच्या केन्ना तेन्ना तो पुंय आसतालो, हिंगा आसतालो म्हणून म्हाका म्हणलें मम्मा तुका देवाचें उतर जाय, तुका बरो शिकूंक हें जातालो आनी तुका थिंगा पेकवणी मेवतली, तूं वच. तेन्ना सारको डेस्परास जालोलो. केरला धाडलो म्हाका. केरला गेलो. उतर आयकलें आनी ते पळय हे भाशेन हे बायबलाचें कोटेशन दिताले. हांव घरा येयलो आनी बायलेक सांगलें तें आमकां न्हू गो. त्या आदवोगादांक, दोतोरांक, शिकलेल्यांक कित्याक ते वाचूंक जाणा, बरोवंक जाणा, तांकां बरो उगडा सुचता. आमकां नाल्लांक खंय उगडा सुचतलो? आमी गुडगुडे गुडगुड करून हालता.
आमकां केरला न्हू ते, आमकां उतर न्हू ते. पूण देवान दाखयलें आतां कळटा म्हाका. देवान म्हाकाय भितर कळ्ळा त्या गुडगुड्याक. त्या गुडगुड्या भितर आतां कितें गायलां? वाव वाव जिव्या उदका देव देव पवित्र आत्म्या. हालेलुया. Hallelujah. त्या गुडगुड्या नाल्लाक कोंब हाडला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तर देवान म्हटलें उजवाड जावं, उजवाड जालो. आनी देवान तो उजवाड बरो म्हणून पळयलो. आयज आमच्या जिबेर बरें म्हण कितें पळयता आमी? कितें पळयता बरें म्हण आमी? जें कितें संवसाराचें आहा पळय तें. तुज्या बाटाची शीम म्हाका तेंकोन आहा जाल्यार हांव हातोर काडटा आनी 1 मिटर भितर वयता. तुज्या बाटान दवरता. आनी म्हाजी प्लांत वाडयता. तूं येता 2 वर्सांनी फुयसान आनी म्हणटा म्हाजें बाट ल्हानशें जालां. सर्वे करता. सर्वे गेल्यार म्हाजो हातो तुज्या भितर आहा. तूं येता हातोर काड. तूं हातोर काडल्यार हांव झगडी करूं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तूं जो बाटान हातोर हांव घालता पूण तो काडूंक वचत जाल्यार हांव तुका झगडटा. उजवाडाक आहा? Na. देवान म्हणला तें उतर म्हाकोडे आहा? उजवाड जाला ना. असल्या मनशाक लागून देव आपुणूच मनीस जावन ह्या संवसारांत येयलो आमच्या मदलो भेदभाव काडूंक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. थँक्यू जेजूस. Thank you, आनी हे Jesus. भाशेन देवान 100 दीस सगळे वस्तू केल्यो ह्या संवसाराचे. जें कितें दिश्टी पळनासलेलें, जें कितें नासलें तितलेंय देवान आसा म्हणून आमकां दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the हो Lord. पावर कोणाचो? देवाचो. हो पावर जेजूचो. हो पावर पवित्र आत्म्याचो. पवित्रत्वी एका देवाचो, एकवटाच्या वावराचो. आनी हे सगळे केले उपरांत देवान सांगलें आमच्या सारक्याचो, आमच्या रुपाचो आमी मनशाक आनी हिंगा म्हाका मागीर पावलो सांगता देवान आमकां रोचली. कित्याक रोचली? आमी देवा सारक्याची. पूण तितून एक नाडबुदीचो मनीस आसलो. तो आमच्यावन पयलो आसलो. देवा बाराबर आसलो. हो संवसार आनी सुरू आसा तेन्ना तो आसलो. देवान मनशाक रोचलो आनी आख्ख्या संवसाराची पदवी देवान मनशाक दिली. कोणाक दिली? मनशाक. अधिकार चलय. आनी देवान ताका आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद म्हळ्यार कितें? आशिर्वाद म्हळ्यार कितें जाणा तुमी? आतां तुमकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद कितें? हा सांग. अधिकार. आशिर्वाद म्हळ्यार अधिकार. हे सगळे हांव वयर आहा. आतां म्हळ्यार चीफ मिनिस्टर अधिकार, प्रायम मिनिस्टर अधिकार. ते भाशेन देवान आख्ख्या संवसाराचेर मनशाक अधिकार दिलो. हालेलुया. Hallelujah. आनी स्वर्गार जेन्ना झूज चलतालें आंज वडव्यांच्या देवा मुखार तेन्ना सैतान जावन आसलो देवाचो पूत. तेणें ताका दुगलून उडयलो. आनी तो खूंय पडलो? संवसाराचेर पडलो. आनी ताणें पळयलें अरे म्हाका स्वर्गारूय जागो ना, संवसारानूय जागो ना. संवसाराचो अधिकार मनशाक दिला. आतां म्हाजें कितें? जशें ती कुयड गेल्या म्हाजें बाटलां. आतां म्हाजें बाट व्हडलें कोत्ता. चोरी आशा. आनी सैतानान कितें केलें? एवेच्या कानांत फुंकलें. एवेच्या कानांत फुंकलें. देवान सांगलां, देवान म्हटलां आनी कितें केलां? ना रे. हय गो बाय, हय गो बाय. ना गो. सासू माय कितें कोत्ता? हय गो. आनी कितें? हें सगळें नाका आमचे कान. हे सगळे सैतानाचे आमच्या कानांनी फुंकता. भाव भावां भितर दुस्मानकाय घालता. सोयऱ्या सोयऱ्यां भितर दुस्मानकाय. शेजाऱ्या शेजारी दुस्मानकाय. हो कोण? तो सैतान. तो आदलो देवचार. तो सर्पाच्या रुपान येयलो. स्वरूप देवचार न्हू. स्वरूप देवचार न्हू. स्वरूप एक देवाची रचना. हो सैतान त्या रुपान येयलो आनी एवेक फटयली आनी जे देवान अधिकार दिलोलो तो चोरलो आनी संवसाराचो अधिकार आपणाक दिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. आनी आज मनीस कुळ कितें जालें? पातोक जालें. देवान सांगलोलें उतर मोडलें. देवाचें आमी आयकोना. आयज पासून आमी देवाचें आयकोना देखून आमचें सगळें बरेंपण सैतानान चोरलोलें आसा.
दुयेंस पिडो आमकां येता केन्ना आमी देवाचें आयकोना, आमकां देवाचें उतर ना. हें देवाचें उतर आसा जाल्यार आमकां सुटका आसा. ह्यो भासावणी आमकां आसा जाल्यार आमकां सुटका आसा, आमकां गिरेस्तकाय आसा. सगळें संवसाराचें दिलें आमचें, देवान आमकां दिलां. आमी राजा, सर्गीच्या राजाचे, आमी दोनी ह्या संवसाराचे, पूण आमी दिलां कोणाक देंवचाराक. आनी ताका लागून आमी चुकल्या. देव चुरचुरलो आमकां, देवान आमची काकूट केली. हें पळोवंक जायना जालें देवाच्यान. आमचे वडवडे, आमचे त्रास, आमचें दूख, आमचो उपास, आमचें विंगडेपण देवाच्यान पळोवंक, कित्याक आमी देवान आमकां मोगान रचलेलीं. कशी रचलेलीं? मोगान. पूण सैतानान आमकां काडोखान घायली. आयज पासून आमी काडोखान जियेतात. तरी आसा देव आपूण मनीस जालो. कोण जालो? मनीस जावन ह्या संवसाराचेर मनशाच्या रुपान. आनी सगळें जें काडोखाचें आसा तितलेंय कुशीन काडपाक ह्या काडोखाच्यान रावतल्या मनशांक ताणें पयले कुशीन काडलें. हांव जसो काडोखांत आसलो तसो म्हाका कुशीन काडलो, भाव जॉन्सनाक धाडून तेच भाशेन जायत्या लोकांक कुशीन काडलेले आसात, हजारांनी. जसो जेजू संवसारांत येतना जेजून 12 जाणांक विचून काडले, पण 2 वसूलदार, तो काडोखान आसलो काय उजवाडांत आसलो? काडोखान. पेद्रू हारी काडोखान उजवाडांत आसलो, जिवांव हारी, सगळे हारी बी खूंय आसलोले? काडोखान. काडोख म्हळ्यार कितें? जोगणी. ताका कांय पडलें ना, आपसुवार्थीपण, म्हाजें म्हाजें म्हाजें, हांवूय तितूंतलो एकलो, म्हाजें. आनी तेन्ना देव आमकां विचून काडटा, शेणलेल्या मनशांक विचून काडटा. कितें करपाक? आमकां उजवाड हाडपाक, आमच्या गिन्यानाचेर उजवाड हाडपाक. आनी तो उजवाड दितलो तो एकूच देवाचें उतर. तें उजवाड दितलो तें एकूच देवाचें उतर. जरी तर तूं आनी हांव हें देवाचें उतर शिकत जाल्यार, हें देवाचें उतर ना, तें पवित्र आत्म्याचें उतर, तोच तो पवित्र आत्मो. हो आमी फकत आमच्या गिन्यानान, आमच्या काळजान आमी नियाळ करून करून तेका उजार करून करून तें पवित्र पुसप. आमी म्हणटात देव खंय रावता? आमच्या काळजान. देव काळजान रावंक मुर्ती रावची ना, देवाचें उतर रावतलें. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाचें उतर शिकोवंक, देवाच्यो भासावण्यो घेवंक आमी जाता तितले प्रयत्न करूंक जाय. आनी तेन्ना आमचें जिवीत काडोखांतलें आसा. हांव काडोखांत चलतां जाल्यार ह्या उतरा वरवीं म्हाका उजवाडाक हाडटा. आनी जेजू आमकां उगडास करता. जेव्हा तशी वर्तमान 9:20 वर 5 वोट. John 9:5. हांव संवसारांत आसोसोर हांव संवसाराचो उजवाड. प्रेज द लॉर्ड. आतां जेजू कितें सांगता? हांव संवसारान आसोसोर संवसाराचो उजवाड. आतां जेजू संवसारान आसा? जेजू मेलो. आसा संवसारान? आसा? आसा? हांव जाल्यार ना म्हणून सांगता. सतमंता कितें भावार्थाची उचाळणी कितें जाण करतात? सतमंता कितें जाण म्हणटात? म्हूण पळोवया. म्हूण हांव ते बरें हांव म्हणटा. सतमंता देवाक, सर्वेदार बापाक, स्वर्गा प्रित्यार वचणाराक, जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या स्वामियाक, जो पवित्र आत्म्याक जल्मलो, मेल्लो, मागीर आनी मागीर खंय बसला? जेजू खंय आसा? स्वर्गार देवाच्या उजवे आसा. आमचे पासून विनंती करता. पूण जेजू आमकां पयलीं भासावणी केली. हांव बापाशी वेता, बापा लागीं मागता ही विनंती. आनी हांव तुमकां शराती धाडटा, तुमकां आदार धाडटा, तुमकां मजत धाडटा. तो पवित्र आत्मो तुमच्या सांगाताक रावतलो, तुमकां शिकयतलो आनी हांवें तुमकां शिकयलां तें तुमकां उगडासाक हाडटलो. जेजू हिंगा ना आतां, पूण जेजून धाडलेलो पवित्र आत्मो आसा.
आणि त्या कुर्साचेर रावन त्या पवित्र आत्म्यान बोललोली आवय वस्तो रे हो तुजो पूत आणि तुझी आवय बोट दाखोवन ताणें सांग प्रेज द लॉर्ड. आयज आमकां त्या पवित्र आत्म्याचे आसणें दिलां. ती जावन आसा आंकवार मोरी आणि ते जावन आसा रोजाराचें कोंत. रोजाचें कोंत म्हणल्यार कितें? मांयचो म्हजे हात. ल्हान भुरगीं आसतना कोणाक घेवन चलता? मांयच्या हातीक धरून चलता. मांय म्हणल्यार एलिफंट तेचो त्या वेळार. कोणूय येयल्यार मांयचे वचला आनी कोण ना म्हाजी मांय हांवूय भोंवतालो मांयच्या पालवाक धरून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. पूण मागीर व्हडलो जाता कळटा मांय म्हाजी वचपत. आतां आमकांय कळला सायबीण मांय वचपत. आमी म्हणटा सायबीण मांय व्हड कांय जायना ते कित्याक नमन करूंक जाय म्हणटात. पूण म्हाज्या बाबूणांनी ती एकूच दिलां. कोणूय तुका विचारता तुजी मांयन तुका कसली देख दिल्या. आयतर हांव कितलेंय प्रवचनां करता जेजूचे करता पवित्र आत्म्याचे करता कोणाचे करता जाल्यार मांयचे देखी शिवाय तें प्रवचन करूंक म्हाका मेळोंक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ह्या संवसारान म्हाका येवपाक एकूच वाट आसा ती म्हाज्या मांयचो कुसवो. तिणें आपलें रगत व्हरून आपलें रगत शिवरावन म्हाका ह्या संवसारान जल्माक हाडला. आतां ह्या जल्मानसानान तिणें एक देख म्हाका दिल्या पोत्तूनशी वचपाक सर्गीच्या राज्यान. खंयची देख ती? खंयची देख म्हाजे मांयन म्हाका दिल्या? सासणाचें जिवीत जोडपाक. मांयचे देखी शिवाय तें जिवीत म्हाका मेळोंक आनी मेळचेंय ना. कित्याक कोणूय जाता संवसारान कसली देख दे गो मांयन तुका? काजार जाय म्हळ्यार सुनेक रोकडीच वगतच ना. आनीक ती म्हळ्यार ती जाणा ती हरशी मांय जातात तरी जाण म्हणटा ती कसली देख दिल्या. आतां आमकां मांयन आमचे कसली देख दिल्या आमी एकठांय जाल्यार सगळ्यांक. नाल्यार आमी सर्गीच्या राज्यान पावची ना. आमी जायते प्रवचन करीत जायते वाचत पण आमकां देख जायी. जाय काय नाका? नको तुमी ती देख खंयची ती. काना गांवांत लग्नाच्या बोसऱ्यान तें चाकऱ्यांक सांगलें तो सांगता तें आयकात. एका उतराची देख. आयज आमी हिंगा येयल्या हे काना गांवचें लग्न. आयज आमकां उडास कोत्ता पवित्र भासावणी आसा जाल्यार आमची मांय आमकां उडास कोत्ता पुता तुये तो सांगता तें आयकात. तें सांगून हांव सांगता तें आयकात. हालेलुया. प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड. Praise the Lord. आणि हे देखीन तर आमी चलता जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तकाचे आमी मोगी जातली. आणि ह्या पवित्र मोगी जाले जाल्यार सदांच आमचे मांयक आमी आमच्या वेगेन सांबाळटले. जायते जाण पवित्र पुस्तकाक हें मागता पण ते म्हणटा सायबीण मांय ना. पण जाल्यार हें पवित्र पुस्तक सारकें वाचूंक हांव कोणाकूय सांगता म्हाज्याशी येता पळय तेका. कोणूय म्हाका सांगत जाल्यार कोणूय म्हाका कितें उलयत जाल्यार म्हाका राग येता. हांव म्हणटा तूं होडपाक जाल्लो हांव मांयक जालो. हांव डायरेक्ट सांगता कोणाकूय कोणूय जावं तो केदोय व्हडलो जावं धाकटो जावं कोणूय जावं ब्रादर जावं आनी कोणूय जावं तूं होडपाक जालोलो हांव मांयक जालोलो. जो कोण मांय ना म्हणटा तो होडपाक जालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. ते Hallelujah. मागीर जायते दाखयता उस्तून हें न्हू तें न्हू हितून बरयलां तितून बरयलां. तूं तें दाखयता तें तुका मेवलां. हांव हितून दाखयता हें म्हाका मेवलां. एक मेवलां म्हाका होस्तरी हो तुजो पूत ही तुजी आवय. त्या आवयन म्हाका देख दिल्या तो सांगता तें आयक. फुडलें म्हाजें पावल म्हाजें. हालेलुया. Hallelujah. तुमच्या जिवितान कोणी येयी तशें येता जायते जाण सोयतान नाडू. जसो एवेच्या कानान गायलें सोयताना आनी तेन काडलें वय बाबा आनी तें म्हणलें कोण हाडलें म्हणल्यार कितें आयकलें. तूं संवसाराची राणी जातली देव जाणा देखून तुका सकयल दवरपाक देवान आपणा कडेन दवरलां. पटवली आनी घेतलें. आदामाकूय सांगलें बाबा अशें न्हू तें तशें तें बायलांचे रोकडेच घोव आयकता कित्याक तें चड मोगाळान तोयाळ काडजाचें घोवाचें शी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. होय काय ना? होय तुम्ही बरी मुरगडटात. तूं म्हणटात अशें हो सांगता म्हाजो घोव इल्लें मारता आनी म्हाका पर्यंत धाडयता. तुका कितें खबर आहा? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आर्गां जेजू. Arkan Jesus. आर्गां जेजू. Arkan Jesus. तो सांगता तें आयका. तें आमचे मांयची देख. आनी हे देखीन आमी चलत जाल्यार जरूर आमी दर एक भासावणी जेजून भासायल्या जेजून सांगलां जेजून म्हटलां जेजून शिकयलां हे तर तितल्योच भासावणी आमी काडीत नव्याच करारांतल्यो आमकां पुरो आमचें जिवीत सर्गीच्या राज्यार वचपाक. दुसरी वाट आमकां जेजून सांगता आयकत जाल्यार आमकां वाट आहा तें एकूच जेजूचें रगत. संवसारान येवपाक मांयचें रगत
सर्गीन भितर सरपाक दारवटो उदको केला तो जेजूच्या रक्तान उसार मेलो खंय आनी पड्डो पिंजलो. हालेलुया. आनी Hallelujah. सर्गीन दारां आमकां उदकी जाली. जो तर जेजू मरोंक नासलो त्या कुर्साचेर आमी काडोकान आसतले असले ह्या संवसारान, पूण जेजू कुर्साचेर मेलो देखून आमकां सर्गीचो दारवटो उदको जालो. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. आनी ताका लागून जेजूच्या मरना वरवीं आमकां जिवीत मेळ्ळें. कितें मेळ्ळां आमकां? कितें मेळ्ळां? थोडीं जाणां म्हणटात, थोड्या जाणांक भूक लागल्या. म्हाका उमेद येता तुमकां पळोवन बोब मारपाक, पूण तुमकां आवाज येयना ते पण हांव मातसो पंचार जाता. म्हाका भूक लागली. भूक लागल्या? म्हाका तूं सांजे 5 वरां देखून दवरीत जाल्यार म्हाका ताणूय लागचें ना, भूकूय लागचें ना, पांय दुखचें ना, तोंडूय दुखचें ना. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हो म्हजो स्वभाव जावन येयलो आसा. म्हाका उमेद येता 4 जाणां देखून म्हाज्या फुड्यान बसलीं जाल्यार हांव दर शेनवाराक हांव म्हाज्या घरांत हे भाशेन प्रवचन चलता आनी ताका पळोवन म्हाका अदीक उमेद येता. जायत्या जाणांक देव पेकयता. हांव पेकयना म्हाज्या भाव भयणांनी, देव पेकयता. आनी न्हू जालेलीं दुयेंसां जायना म्हणटा तीं दुयेंसां जेन्ना तो सांगता ती आयकत जाल्यार ती पेकता, तांकां भलायकी मेवता. आयज तुमकांय देखून हांवें म्हणटा कोण दुयेंत आसा वो कोणानी कितें आसा तर 100% तुमची पेकोवणी जाता ती तुमकां लागून. जेजू येवन पेकवचो ना, जेजू पेकयना हेंय तुमकां सांगता. तुमचो आदार जेजूक जावो, तुमचें मन बदलूंक जाय आनी तुमचो भावार्थ आसूंक जावो. हांव जेजूच्या गायांनी बरें जालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमचें मन बदलात. हांव दुयेंत आहा न्हू, हांव बरें आसा. देवान म्हाका बरें दिसता. बरें करूंक, बरें उलोवंक, बरें चिंतूंक आनी तुजें सगळें बरें जायत रावतलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जेसस. Thank you, Jesus. प्रेज यू जेसस. Praise you, Jesus. हालेलुया. Hallelujah. मातशी उबी रावया. कोणाक जेम येयल्याक कोण दिश्ट पडोना न्ही इल्लो बरें दिसता आयकोपाकूय. कोणाक जेम येयल्या जाल्यार हात वयर काडत सगळीं उबी रावल्यात. एक हाफ मिनिट हालेलुया करया. कित्याक ह्या वांगड्याचो हालेलुयाचो म्हाका चड मोग आसा. हांव म्हाज्या घरांत सदां करूंक लायता आनी कोत्ता. आनी म्हाकाय जाय हो तुमी मोग स्विकार केलोलो. हे मागणें जावन आसा जेट जशें आमी हिंगासान बॉम्बे वयतले जाल्यार बसीन गेल्यार केन्ना पावता? 12 वरां लागता. फाल्यां पावतली वय काय ना. पूण हालेलुयाचे मागण्यान आमकां 12 वरां लागची ना. आमी फ्लायटीन देंवत जाल्यार बॉम्बे पावल्यार कितें केन्ना पावता? 1 वरान. तेच भाशेन तूं तुज्या मनान चिंत तुका कितें जाय तें आनी भावार्थान सोत माग म्हाका तें मेवलें म्हणून आनी तूं हालेलुया. तुजे फ्लायटीचे मागणें वर जाता म्हळ्यार तुका दिश्टी पडटलें. तें जावन आसा फ्लायटीन गेलोलें आंज बडयो वता बापाशी वयता पोत्तून येता आनी तें मागणें तुज्या जिवितान स्विकार करता. पूण कितें तुका भावार्थ आसूंक जाय. नाल्यार हालेलुया म्हणशी आनी मागीर काय ना बरं बोल्सांत जावचें ना. चिंतना बदल. हालेलुया. तर सगळीं म्हणया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रबाशी रबा रबा रबा. हे म्हाज्या भाव म्हण बापा तुझा तुजे आशिर्वाद तुझा उजवाडेचेर घाल. हालेलुया 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 रबाशी रबा रबा रबा. हालेलुया हालेलुया रबाशी रबा 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 रबा. हालेलुया रबाशी रबा रबा रबा. हालेलुया 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 रबाश रबा रबा हालेलुया 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 रबाश रबा रबा हालेलुया 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 रबाश रबा हालेलुया 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 Hallelujah. Just thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. देव बरें करूं. बसूया. तुम्ही जाणां मागणेंत कित्याक हालेलुया तुमकां म्हणूंक लायला ते म्हाज्या काळजा मनाची आस आनी तान भागपाक. जे तुम्ही मागतात वा कितें सोदतात ते तुमकां बेगीन मेवपाक. तुम्ही ह्या जाग्यार येयल्या जाल्यार म्हाका लागून तुमकां कांय मेवचें ना म्हाज्या भाव भयणांनी. पूण तुमच्या नवसोळणे पासून
तुमचे मन बदललेले पासत तुमकां जरूर मेवतलें देखून तुमकां पयलें चिंतात आनी मागीर हालेलुया म्हणून हिंगाय न्हू घरा पासून तेंच करात समजना थोडे हिंगाच हातांत मेळोंक जाय आतांच ना देवाचें येता जेन्ना तूं देवाच्या राज्यान मिक्स जाता तेन्ना तुका देवाचें जेणे 100% मेवता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया आता ते कशें देवाच्या राज्यान भितर सोदता तें आमी पळोवया तशें आमी म्हटलां मन बदलल्या शिवाय आमकां देवाच्या राज्याचो उजवाड मेळना कित्याक जेजूची पयली शिकवण पयलो पावंडो मन बदलात देवाचें राज लागीं आसा तुम्ही बरोवंक ना जाल्यार थंय एक स्क्रिप्चर बरयात आनी मागीर सोदून काडात मॅथ्यू 4:17 मन बदलात सर्गीचें राज लागीं आसा एकदम सादो तो पूण एकदम चड गरजेचो सगळें तुका मेवतलें जाल्यार ह्या संवसारान कितें जाय तितलें तुका मेवतलें जाल्यार ह्या भासावणीची तुका गरज आसा आनी ही भासावणी बेश्टी तोंडान उलोवन न्हू कोन्यांनी करूंक जाय तुजें मन बदलूंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आनी हांगासर भाग्यवंत पेद्रू आमकां सांगता दुसरो 20 वर 22 वड दुसरा 20 वर 22 वड जेन्ना हें मन बदललें तेन्ना आमकां कसले कसले कितें कितें येता आमच्या जिवितांत करपाचें तें दाखोवन दिता हिंगा शब्दा वरवीं नवो चलो नवें जिवीत आमकां मेवता जेन्ना मन बदलल्या उपरांतूच वाच 1 पेद्रू 2:22 सॉरी 1:22 1:22 स्वताक कालती जावन चौकास स्वताक कालती जावंक स्वत कितें स्वत कितें देवाचें उतर स्वत ह्या उतराक कालती जावंक जाय हें उतर खंय मेवतलें पवित्र पुस्तकांत आनी हें उतर जावन आसा ताजें नांव जेजू हांव वाट हांव सत हांव जिवीत जेजूक कालती जावंक अशें म्हणत जाल्यार आमकां एकदम बरें कोणाक कालती जावपाक जेजूक कालती जावपाक म्हणत तोंडान पळोवया जेजू कालती म्हाका गरज आसा म्हणत म्हाका गरज आसा म्हाका गरज आसा हांव जेजूक जेजू कालती रावूं कालती रावता. आतां ह्या उतराचो अर्थ कितें जाणा तुमी म्हजे मांयची देख मायन सांगला तो सांगता तें आयकात आनी हांव तर मानून घेता हांव तेज्या उतराक कालती जाता हांव मांयचोय आभारी आनी म्हाज्या व्हडल्या भावाचोय हांव उपकारी हालेलुया तोय Hallelujah. खुशाल म्हाजो भाव म्हजें आयकता आनी तो ओदीक ओदीक खुशाल जावन म्हाका ओदीक 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 आपली गिरेस्तकाय वाडटा जाय तुमकां गिरेस्तकाय नाका कोण सांगना जाय काय नाका जाय काय नाका कोण उलयना तो भाव बरो जाप दितालो ना म्हणजे रागाल जा रे बाबा जाय 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 प्रेज गॉड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया स्वताक कालती जावं ही गिरेस्तकाय आतां घेयात स्वताक कालती जावं तुम्ही शुद्ध जाल्यात आणि आता तुमच्या खरे मनान भाव भयण कशी एकामेकाचो मोग करूंक जाता. हालेलुया जेन्ना आमी स्वताक कालती जायत जाल्यार एकामेकाची भाव भयणां जातली ना जाल्यार एकामेकाची दुस्मानां कितें म्हणल्यार म्हाका समजना एकामेकाक घास मारूंक लागतली घास मारतात न्हू आमी घास मारतात आमी कशी घास मारतात सांगता हांव धाकटेशें बारीक बारीक उदाहरण दिता एक कंपनीन 4 वॅकन्सी आसल्यो कितल्यो आसल्यो 4 वॅकन्सी आसल्यो आनी ती हितूंतली एक वॅकन्सी म्हाका खबर मेवली आसा म्हणून एक खबर म्हाका मेळ्ळी हांव वयता आनी तेका सांगता ए कोणाक सांगनाका तिका 4च वॅकन्सी आहा जायतीं एप्लिकेशनां आनी कोणाक हाडनाका हांव घास मारलो काय मारूं ना तो म्हाज्यावन हुशार म्हाज्यावन बरो आसा बरो शिकलेलो आसा ती वॅकन्सी तेका फावो आसलेली पूण हांव कितें सांगता तेका कोणाक सांगनाका हांव तेका घास मारता काय मारना जे तेजें कितें आसलें तें हांव सोदता काय सोदना हांव बरो जाणा तें काम तेका फावो
हांव तें काम कांय नको, पूण हांव आतां हिंगा फोर्सान कामाक रावंक सोदतां. कोण ना आनी रिजल्ट येयलोलो म्हण त्या कामाची मनशाची गरज आसा आनी तें काम म्हाका मेळोंक जाय, हांव तेका नाकात्ता. म्हण आमी एकामेकाक घास मारता. पण हिंगा कितें सांगता, स्वताक कालती जाय. देवाचें उतर जेजून कितें सांगलां, जेजू सोत, वाट, जिवीत. आमकां जर बरें जिवीत जायें जाल्यार जोण एकल्यान जेजूचें उतर आयकोपाक बरे भाशेन पयलें, मागीर समजोवपाक, मागीर कन्यांनी करपाक. आयकात, नियाळ करात, उलोयात आनी मागीर कन्यांनी करात. हें सोत देवाच्या उतरा वयल्यान. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आनी हें उतर आमकां दाखोवन दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. 5 मिनटां ब्रदर, एक 5 मिनटां. आतां सांगलेलें म्हाका टायम कळना, कांय कळना, सॉरी. टायम काबार जालो म्हाका. हें उतर आमकां दाखोवन दिता स्वताक कालती जावपाक वाट खंयची पळय ती आमकां. जोशुआ 1:8. जोशुआ 1:8. सोमुर्तीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं. सोमुर्तीचें पुस्तक सदां तुज्या ओंठाचेर. खंयचें पुस्तक तें? पवित्र आत्म्यान बरयलोलें पुस्तक. ताच्यो पासावण्यो सदांच ओंठाचेर तुज्या दवर. आनी कशें दवर? सगळें बरयलोलें आसा तें सगळें बरयलोलें आसा तें वेसावसान सांबाळचे खातीर. कितें? वेवसायेन सांबाळचे खातीर. वेवसायान म्हणल्यार तें आमकां उतर मातशें माथ्यार वयता आमच्या, जाल्यार समजीकायेन नियाळचे खातीर. जे तुवें भासावणी खंयचीय भासावणी घेता हितूंतली, जावं हे तुमकां धाकटे बूक आसात, हांव जाणा जेजू क्रिस्ताची कूड, हें तूं म्हणटा तेन्ना आबेशी म्हटलेल्या भाशेन म्हणनाका. वो हिंगा बसोन नेत्रावतीचेर केरला देंवता ते भाशेनूय म्हणनाका. पूण तें उतर म्हणटा तेन्ना तेजो एक एक उतराचो अर्थ काड. हांव जाणा जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणल्यार कितें. हांव म्हज्या भितर जेजू, म्हज्या भितर देवाचें उतर, म्हाज्या मनान देवाचें उतर, म्हाज्या चित्तांनी देवाचें उतर. तेणें कितें म्हाका सांगलां हांव तें आयकोंक सोदतां, हांव तें पाडूंक सोदतां. तें हांवें समजीकायेन नियाळ करूंक जावो. त्या उतराचो पावर कितें पळय तो. म्हाजें मन बदलूंक जाय. तेच घडये तुज्या जिवितांतलें सगळें आहा तितलेंय बदललें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. समजीकायेन नियाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. रात आनी दीस नियाळ करूंक जाता? कोण कितें सांगता तूं? इलो वगत केल्यार बरो न्हू बाय. कोणा टायम आहा, काम ना आमकां. कितें सांगता बाय? कितें सारकें आहा मग तेंका बरयलेलें आहा हे भाशेन देव सांगपा ना. सांगता? प्रेज गॉड. तर तुमी स्वत मानला, व्हेरी गुड. देव बरें करूं. दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. गरज ना बुकूच घेवन बसपाक. धाकटी एक कोड जे तोंडार दवरली, मनान येयली, तें मन बदललें, ऑटोमॅटिकली चालू जाता नियाळ करपाची. दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. त्याने कितें जाता? तेन्ना सगळीं तुजी कामां शार्ती पावतलीं. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं तुजी कामां जावची ना, तूं नियाळूच उरतलें. तेन्ना सगळीं कामां जावची ना. कोण जापन ना? सगळीं कामां जातलीं जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता तेन्ना. नाजाल्यार आमी चड नियाळ कोणाचेर करता? संवसाराच्या, सरकाराच्या. म्हाका वॅकन्सी केन्ना मेळटली, म्हाका तेणें आयज आपयलां हांव थिंगा वयता, म्हाका मेळोंकूच जावो आयज. थिंगा पयलो वचनाका. पयलो देवाचें उतर घे, पयलें बस, मनान चिंत, एक लायन खंयची वाच आनी मनान बस आनी 10 मिनटां तरी एक हालेलुया कर आनी मागीर भायर सर. आनी केन्नाय हें काम तुजें जावंक ना जाल्यार केन्नाय मागीर म्हाका मेवता तेन्ना भद्रांय सांगलें मरे, केलें मरे, जावंक ना. कित्याक जावना तें मागीर हांव तुका परतून सांगता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तें काम म्हाजें न्हू, तें काम तुजें न्हू. तुजें झूज, तुजी चिंतना देव झुजता.
जर तू ते नियाळ करशील जाल्यार तुज्या बराबर देव येता. माझी सांग फुडें वच. आनी आनी तुका येस मेळटले, आनी तुका येस मेळटले. फायदो मेळटलो. मागीर त्या फुडें बोलिश्ट आनी तीर गोट रावूंक हांवें तुका सांगूक ना. कितें सांगलां? गोड राव, काळजीदार राव, भियो नाका. म्हाका ना, म्हाका हें ना, म्हाका तें ना, म्हाका दुयेंस आसा, भलायकी ना, तसली चिंता काडनाका. कितें आनी गोड राव. ताका हें सांगलां, हें जावंकूच जाय. हांवें उलयलां, देवा कडेन उलयलां, देवान सांगलां, जावंकूच जाय. प्रेज द लॉर्ड. मागीर भुरग्यां तीर गोड राव सांगलां. भिरांती विणे आनी भिरांती काळजीदारपणान भिरांती वेळें काळजीदारपणान राव. काळजीदारपणान राव. भिरांती वेळेन काळजीदारपणान राव. कित्याक? कित्याक तूं वेता थंयसर सोरेस्पोर तुजो देव तुजे सोबीं आसा. हालेलुया. कोण आसा? कोण आसा? सोरेस देव. सोर शक्तिवंत देव म्हाज्या बरोबर आसा जाल्यार म्हाका कसली भिरांत आसा? भाग्यवन पाऊल आमकां सांगता फिलिपीन 4:13 बरोबर, म्हजो देव मागीर सांगता म्हाका कसलीच भिरांत ना, हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक देव म्हज्या बरोबर आसा. हालेलुया. माझो टायम काबार जालो. याचो हें क्वेश्चन ना. देव बरें करूं. आनी धाकटेले मागणें करता आमच्या पासत, तुमच्या पासत, समेस्ता पासत जे देवान आमकां हें उतर दिलां. बापा हांव तुका आर्गां दितां. केरीतपणी तुज्या पुता बसत. तुका जाय तें करत. उबी रावता, उबी राव. एकदम बरें देवाक मान दिवपाक. थँक्यू जीसस. बापा तुका आर्गां दितां आयच्या दिसाक आनी ह्या वेळाक हें तुजें उतर उलोवंक ही संदी म्हाका तुवें दिली देखून. बापा ह्या भाव भयणाच्या जिवितांत जे कितें ती आवडेता आनी आशेता तें तेका तुवें तुज्या उतरांतल्यान दिलां म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. हांव नको बाबा हांव कितें उलयलां पळय तो, पूण ती म्हाका विचारीत जाल्यार आनी तेचे तर गरजेक कितें बऱ्याक पडटा तें आनी तिणें आयकलां तें फायद्याक पडों ताका समजूणी जाय जाल्यार तूंच बाबा म्हाका आदार दिताय म्हणून हांव तुजेर पातयेतां. आनी हेकाच लागून बापा तुवें तुज्या पुता वरवीं हो पवित्र आत्मो, ही जाणवाय, ही बूद, हें बरेंपण, हें सगळें तुवें दुनिया ह्या म्हज्या भाव भयणां भितर आनी म्हज्या भितर आमकां एकामेकाच्या सांगाताक रावूंक, एकामेकाच्या एकवटान, एकामेकाच्या सोबीत तुज्या उतरान आमी बांदून हाडूंक तुवें ही कृपा आनी संदी दिली देखून बापा तुका आर्गां दितां. आनी सगळें म्हज्या भाव भयणाचेर तुजो आशिर्वाद ओतयला म्हणून हांव तुका दिनवासतां. जी कोण दुयेंत आसली तेकाय सुटका मेळ्ळी म्हणून हांव तुजेर पातयेतां. आनी सगळें देणें बापा हें तुजें म्हणून तुज्या नांवाक हांव मोहिमा दितां. तुज्या बापा हांव तुका आर्गां दितां. हांव नको आसलो आयच्या दिसाक हो वेळ तुवें म्हाका इचून काडून दवरलेलो म्हणून आनी म्हज्या भाव भयणांक म्हाज्या मुखार तुवें हाजीर करतलो म्हणून ही सगळी तुजी मोहिमा दुनिया हांव तुका पावयतां. तुका वाखाणटा, तुका दिनवासतां दुनिया. तुजे विरीत म्हज्यान कांय करूंक जायना. तुजे विरीत दुनिया हिंगा एक काडी न्हू कितेंच हालचें ना. आनी हें सगळें तुजें देणें म्हणून बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हांव वाखाणटां आनी जेजूच्या नांवान हांव सत मानतां. जें कितें म्हज्या भाव भयणांनी मागलां तें ताका तुवें दिलां म्हूण आदी फुडेंच जेजूच्या नांवान आमेन. सगळीं म्हणया आमेन, आमेन, आमेन. काय बरी सोबीत म्हाजी भयण सदांच कितें घालता आयज दुसरेंच घालना. हो कोंग विसरलो, हो कोंग विसरलो. प्रेज द लॉर्ड. आमचे थोडे अनाउन्समेंट आसा. आमी देवाक आर्गां दिवया आमच्या भावाक. आनी पयलीं एक भावान देवाचें उतर दिलें पवित्र आत्म्यान, पवित्र आत्म्याची शिकवण. आनी दोगांय भावा पासत आमी आर्गां दिवया तेंचे फॅमिली पासत जे तेंच्या तोंडांसून सोत पवित्र आत्म्यान भायर काडला तें आमकां सगळ्यांक स्वतंत्र केला न्हू. समजणी गावल्या न्हू आमकां. कितें तरी गाठीक मारला, बरयला न्हू कितें तरी. तें आमकां पवित्र आत्मो सगळें उडास करतलो जेन्ना आमकां केन्ना प्रॉब्लम कितें जाय तेन्ना
गोवायकी सगळे आमकां उडास करतलो तेका लागून आमकां बरोवपाची गरज बुकाचेर बूक पेन घेवन येवंक जाय कित्याक हे आमचे स्कूल न्हू हे आमचे पवित्र आत्म्याचे स्कूल आमी शिकोवंक येता हांगा कोण येना शिकोवंक आमी शिकोवंक येता म्हणटकूच आमकां बूक पेन हाडचे पडटले आनी स्कुलाक वयताना आमी कितें करतालीं बूक पेन हाडटालीं न्हू तशेंच आतां आमकां संवय करया आमचो दुसरो रिट्रीट आसा 19 आनी 20 नोव्हेंबर 2 दीस रिट्रीट आसा 19 आनी नोव्हेंबर तश्योच आमच्यो बसी सदांच्या बसीन आसतल्यो वास्कोसून सिने थिएटराक वचून येता 8:30 सुट्टल्यो मारगांव पावलो बस स्टँडा वचून येता ते साडे आनी मारगांवसून कोण येता न्हू ती मातशे फोन मारून फोन नंबर घेयात आनी नंबर दियात कितलीं जाणां येता ती सो अशी बस तांकां अरेंज करूंक गावतली तशेंच आमचे कोण नवी येयल्या तांकां उदक फुडल्यान आसा फाटल्यान टॉयलेट आसा आनी जेवण आसा जेवणाक सदांचे भशेन प्लेटी एका हितून स्पुनां आनी उश्टे एका वाटेन घालात आनी जेयात आनी बेगीन येयात सगळीं बेगीन जेयात हांगा देवाचें उतर स्टार्ट जातलें नाल्यार गायना सो सगळीं आमी उबी रावया सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिनवासता आजच्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत तुवें आमकां जोण एकल्याक आपोवणें दिलेल्या पासत तुजें सोत जाणा जावं तुजें सोत स्वतंत्र करता तेंच आमकां जाणा जावं हें उतर जें भावांच्या भयणीच्या तोंडानसून भायर सरता तेंच उतर आमकां जीव दिता तें जिवीत हें उतर आमकां जीव दिता तें उतर आमकां दुसऱ्यांकूय जिवीत दिवंक वो आमकां वेचून काडलेल्या पासत आनी एक शिक्को मारलेल्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता आतां आनीक देवाचें उतर आसतलें तें उतरा वरवीं पवित्र आत्मो आमकां शिकोयता आनी पवित्र आत्मो जें कितें बायबलान आहा तें शिकोयता आनी आमच्या जिवितांत जैतिवंत करूंक आमकां आदार दिता जशें जोशुआ 1:8 सांगता तोंडाचेर आमच्या देवाचें उतर आसूं दी आनी तें आमी जें कितें देवाचें उतर सांगता तें आमच्या कामान वेवसायेन घालुच्याक आनी तेन्नाच आमची जी कितें कामां शांतीन पावतली आनी आमकां यश मेळटलें सगळ्या कामां धंद्याचेर जे आमी करता त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता तशेंच आमच्या ब्रदर जॉन्सना पासत जे सुवातेर आसा ते सुवातेर जायत्यो मिलाग्री गोठान जायते हे सोत तेज्या तोंडानसून जो पवित्र आत्मो उलयता त्या लोकांक जशें युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर सगळे टिचिंगाचेर जी कोण भाव भयणां सगळ्यांक स्वतंत्र जावन दुसऱ्यांक भवायकी दिवंक तांकां खूब राष्ट्राचे आवय बापूय केल्या म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता तेजे फॅमिली पासत तेजे हेल्था पासत तुवें ताका इगला भाशेन आनी हळणा भाशेन तेजे पांय ते थोखाना अशें तेजे दोळ्याचें उतर परगोडटा तेन्ना जेजू तूं ताका बळ आनी तूं तेजी घोटाय आनी बळ जाता म्हूण तुका आमी आर्गां दिता तशेंच आमच्या सगळ्या टीम मेंबरा पासत तुका आर्गां दिता तांकां एक चाकराचें काळीज मोगाचें काळीज हुस्क्याचें दुसऱ्याचें काळीज दिलेल्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता जी JCILMाचेर आदार येता सगळे हितूनसून संवसाराच्यान ते सगळे फॅमिलीचेर तांकां सगळ्या तेंच्या कामां धंद्याचेर सगळे आशिर्वाद तांकां वाड फायदो दिला म्हणजे जेजू तुका आर्गां दिता तशेंच हे एमरोलराच्या सगळ्या पात्रांवाचेर तेज्या सगळ्या तेजे कामां धंद्याचेर आनी वाड फायदो दिला म्हणजे तुका आमी आर्गां दिता तशेंच हे जेवण आमकां रांदलेल्या पासत आनी आदार येयला तांकांय तुवें आशिर्वादान भरपूर आशिर्वादान भरला म्हूण तुका आर्गां दिता जें आमी जेवण खातलीं तुवें तें जेवण आनी फुडें जेजू तुजें रोगोत आनी मांस आनी बदल्ला म्हूण तुका आमी आर्गां दिता आनी दिनवासता आनी जेन्ना आमी हें तुजें रोगोत आनी मांस खाता आमच्या भितरलें दुयेंस पिडा जें कितें आसतलें सगळें वायट सगळें नाश जाता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रोगोत पियेता जेजू तूं म्हजे भितर जियेताय आनी हांव तुजे भितर जियेता आमेन चल बेगीन वचा जेवणा आनी बेगीन या